हालेलुया 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 मगर बाबणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या पुंतळाक बळो जेजूच्या पुंतळाक मोगसो स्वागत मागता. सगळ्यांच्या देसार ह्या पुंतळाक तुमी बावरतान आयल्यात, समी संगे आयल्यात. तुमचे कश्ट कंत बेजाराई पिडाशिडा घेवन तुमी आयल्यात. हे संदर्भार तुमकां सर्वांक मोगसो स्वागत मागता. ऑनलायनीर हांगासर आराधना करूंक अत्रेकच्या सर भक्तिकांकी मोगसो स्वागत मागता. एका मनाची एक काळजाची सावन हे आराधना वाटिली जावया. समेची गुण करची सक्तेसो अनुभव आमी करया. तो सुमी जेजू क्रिस्त वैजांचो वैज गुण करचो सुमी आमचेर काकुळत दाखोवन दी आनी आमकां आपणून गुण करून दी म्हूण मागता आसतना सरपिडेस्तां खातीर मागता. सरपिडेस्तांचे कश्ट हळू करून दी, पिडा गुण करून दी आनी सगळ्या समस्यातावन मुक्त करून दी म्हणून विशेष करून संदर्भार मागया आनी आराधना करून सुमयाक आमी स्वागत करया. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजें कोठें, तूं म्हजें खडप, तुजेर हांव विस्वास दवरतां, तुजो मोग करता, तुका आराधना करता. ह्या मुखांतर तुजी भलायकी जोडून घेता म्हणलें सांगून आमी आराधना करून सम्याक स्वागत करया. दिमेर पडून तूं म्हजो आसरो म्हणलें गीत गावया. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूपणें सोदता, सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूपणें सोदता, सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, जेजू, हांगा हांव आसा. तूं म्हजो सोडवणदार सोम्या, तूं म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजी गठाय आनी तूं म्हजो देव. बनपासा वळख जाल्ल्या म्हाका, कश्ट नश्टांक वळख जाल्ल्या म्हाका सोडयतलो सोडवणदार तूं. सर्गेची सदां शिकयतलो शिकोणदार तूं. तुजो मोग, तुजी दया म्हजे थंय दाखोवंक जिणेली सावन शिकयतलो शिकोणदार तूं. अस्क जाल्ल्या म्हाका, अस्कत जाल्ल्या म्हाका, दुर्बल जाल्ल्या म्हाका गठाय दितलो देव तो. तुका आराधना करता, तुजी स्तुती करता सोम्या, तुका दिन वाचता. अपरिमीत पवित्र देव, तुका महिमा, तुका आराधना, तुका सगळाप. तूं म्हजो सोडवणदार,
म्हजो शिकोणदार तूं म्हजो शिकोणदार तूं म्हजी गठाई तूं म्हजी कटाय तूं म्हजो देव तूं म्हजो देव सगळीं सांगात तूं म्हजो सोडवणदार तूं म्हजो सोडवणदार तूं म्हजो शिकोणदार तूं म्हजो शिकोणदार तूं म्हजी गठाई तूं म्हजी कटाय तूं म्हजो देव तूं म्हजो देव सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजे रुपण सोदता सगळ्या सोबतेन तुजी सेवा करता हांगा आवासा गावासा हांगा आवासा जेसू हांगा आवासा जेजू हांगा आवासा जेजू हांगा आवासा हांगा आवासा जेजू हांगा आवासा जेजू हांगा आवासा जेजू हांगा आवासा हांगा आवासा हालेलुया जेजू हालेलुया जेसू हालेलुया जेजू हालेलुया येशुवे हालेलुया हाला 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 हालेलुया हालेलुया जेजू जेजू हालेलुया जेसू हालेलुया जेजू हालेलुया 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 उलमरा विश्वासा उलमरा आमचं समय आमच्यामध्ये असा सगळं संसार शोधणी आमचं सर्वंदार आमचं राखणदार आमचं शिकवणदार आमचं वयस आमचे खडाप आमचे खोटे आमच्यामध्ये असा या समयाचेर विश्वास दवरून मातकेळी दवरून आमी हांगा आयल्या समयान जेजो 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 दाविदाच्या पुता जेजो आमच्या सर्वंदारा आमच्या रक्षका आमच्या संभाळणारा आमच्या वयसा तुका संवारादा तुका जाऊन स्वगळाप तुका जाऊन स्तुती हालेलुया 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 उलमरा विश्वास उलमरा आमच्या समया स्तुती करा आमच्या समया आराधन करा आमच्या समया देवाची स्तुती करा आमच्या समया देवाक भजन करा आमच्या देवाक वखडा नवाडा हालेलुया 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 येशू 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 जेजो 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 चीज 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 हालेलुया 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 समया जेजो 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 अर्गा जेजो अगडाम जेजो आराधन जेजो सगळ्या खालसा वंदिताव सगळ्या खालसा वखडताव आराधन जेजो तो देव अब्राम असो देव इसाक असो देव जाकोब असो सगळ्या मनुष्य कुळ असो देव सगळ्या जनांक असो सगळ्या राष्ट्र असो देव तुका स महिमा हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमिया जेजो उगळप तुका सुमिया जेजो आराधन तुका सुमिया जेजो वंदन तुका सुमिया जेजो हालेलुया 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 खुशाम उगळ बाबणीनो कीर्तन 117 म्हणटा साम 117 कीर्तन 117
हालेलुया 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 समस्त राष्ट्रांनो समस्त राष्ट्रांनो हालेलुया 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 समस्त राष्ट्रांनो समस्त राष्ट्रांनो देवाची स्तुती करा देवाची स्तुती करा समस्त प्रजांनो समस्त प्रजांनो त्याची महिमा गाया त्याची महिमा गाया समस्त राष्ट्रांनो समस्त राष्ट्रांनो देवाची स्तुती करा देवाची स्तुती करा समस्त प्रजांनो समस्त प्रजांनो त्याची महिमा गाया त्याची महिमा गाया कित्याक कित्याक आमचे थंय आमचे थंय तसो मोग व्हरतो तसो मोग व्हरतो कित्याक आमचे थंय कित्याक आमचे तसो मोग व्हरतो तसो मोग व्हरतो ताचे विश्वासीपण ताचे विश्वासीपण तक्ता तक्ता ससनाच्या ससनाक ससनाच्या ससनाच्या ससनाक ससनाच्या हालेलुया 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 मी म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो पळया समस्त राष्ट्रांक देवाची स्तुती करूंक कीर्तनकार आपोवणी दिता कित्याक म्हळ्यार तो 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 वर्तो देव एकमात्र देव तो वर्तो देव ह्या देवा भायर दुसरो ना देखून पळया हेच्या पयल्या वचपांत आमी आयकतले हांव देवान इस्रायल परजे लागीं एक करार केल्लो एक सल्लो केल्लो हांव तुजो देव आनी तुमी म्हजी हांव तुमचो देव एकमात्र देव ह्या देवा भायर दुसरो देव ना ह्या देवाचे मात्र आराधन करी जाय ह्या देवाक सोडून दुसऱ्या देवाक आराधन करूंक नजो दाविदा लागीं सोम्यान देवान करार केल्लो दाविदा लागीं हांव तुजो देव आनी तुमी म्हजी परसा ह्या देवाक सोडून अन्य देवाचे तुमी आराधन करूंक नजो ओ देव आमचो ओ देव वर्तो देव ह्या वर्त्या देवाची स्तुती करूंक ह्या वर्त्या देवाक आराधन करूंक ह्या वर्त्या देवाक वाकडूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो देव वर्तो ह्या देवाची स्तुती करया उबी रावून ह्या देवाक आराधन करया आनी देवाच्या नांवाची स्तुती करया वर्तो आमचो देव म्हणल्या गिताद्वारी आमच्या देवाची स्तुती आमच्या सम्याची स्तुती आमच्या काळजा मनांत आमी करुया सगळ्या काळजान सगळ्या शक्तीन सगळ्या मनान आमच्या देवाक अर्गां अगळापूर स्तुती करया तो आमचो देव ताका वाखणुया तो आमचो देव ताका महिमा दिव्या वर्तो आमचो देव वर्तो आमचो देव ताका वाखणुया वर्तो आमचो देव ताका महिमा दिव्या वर्तो आमचो देव ताची स्तुती तो आमचो देव ताची स्तुती गाव्या तो आमचो देव ताका अर्गां दिव्या वर्तो आमचो देव ताची स्तुती गाव्या वर्तो आमचो देव ताका अर्गां दिव्या कळ्यो बेटो आमच्या देवाची स्तुती आमच्या देवाची वाखणणी करया सगळ्या काळजां सगळे सक्तेन आमच्या देवा वाखणुया रचनार तो सर्गा संसाराचो पापय तू आम्हा सर्वांचो सर्गा संसाराचो बापूय तू आम्हा सर्वांचो मोग करताय सगळ्या रचनांचो घेताय तू आमकां गोपान मोग करताय सगळ्या रचनांचो घेताय तू आमकां गोपान वर्तो आमचो देव ताका वाखणुया वर्तो आमचो देव वर्तो आमचो देव ताका महिमा दिव्या ताका
ताका महिमा दिव्या वरतो आमचो देव वरतो आमचो ताची स्तुती देव गावया ताची स्तुती गावया वरतो आमचो देव अर्घा दिवया ताका अर्घा दिव्या कितलो म्हजो मोग सर्वेस्परान केलो त्याच्या पुताक संवसारात धाडलो आमच्या बसत कुर्सार तो मेलो आमकां पातकांती तांणी तळखेरी वो व्हरतो देव सत्यवान देव पदवेदार देव ह्या देवाची स्तुती करया ह्या देवा वखणुया म्हजो तुवें मोकेलोय तुज्या पुताक संवसाराक धाडलोय कितलो म्हजो तुवें मोकेलोय तुज्या पुताक संवसाराक धाडलोय म्हजे पासत कुर्सार मेलोय पातकांतलो नितळ केलोय म्हजे पासत कुर्सार मेलोय पातकांतलो नितळ केलोय वरतो आमचो देव ताका वखणुया वरतो आमचो देव ताका महिमा दिव्या वरतो आमचो देव वरतो आमचो देव ताची स्तुती गावया ताची स्तुती गावया वरतो आमचो देव वरतो आमचो देव ताका अर्घा दिवया ताका अर्घा दिव्या वरतो आमचो देव वरतो आमचो देव ताका वखणुया ताका वखणुया वरतो आमचो देव वरतो आमचो देव ताका महिमा दिव्या वरतो आमचो देव वरतो आमचो देव ताची स्तुती गावया ताची स्तुती गावया वरतो आमचो देव ताका अर्घा दिव्या हालेलुया 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 सगळ्या हालेलुया 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 अर्घान जेजो गुलाब जेजो आराधना जेजो हाला 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 शदल बल 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 हाला 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 जेजो जेजो येसुवे 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 Jesus 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 adore you Jesus praise you Jesus thank you Jesus येसुवे येसुवे आराधना येसुवे हालेलुया हालेलुया अर्घा जेजो गुलाब जेजो आराधना जेजो सगळे काळ जवळ सुनिया सरपंचा संगता देवदूताच्या गायना संगता भगवंताच्या संगता देवदूता संगता सरकी वर वैभव संगता आम्ही तुझी स्तुती करता वाखाणता संसाराचा सर छिनी आणि प्राणी संगता तुका आम्ही 3 वाजता तुझी स्तुती करता वरतो देवतो तत्वता देवतो सगळंसो सुरमणसो देवतो वक्षसो देवतो कुंकरसो देवतो आमच्या सगळी सरकी सरता उघडा पे करसो देव तुका सा महिमा तुका सा वरादा येसुवे येसुवे जेजो जेजो अर्घा जेजो गुलाब जेजो आराधना जेजो सगळे कळतो उलबरा उलबरा जेजो जेजो सगळ्या सत्तेत सगळ्या मोरात सगळ्या काळजा आमच्या समयाची आमच्या देवाची स्तुती करूया हालेलुया 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 शदल बल 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 हाला 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 शर शी 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 हालेलुया 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 उलबरा निरंतर उलबरा आमच्या काळजात आमच्या मोठे ते सगळी चित्त समर्पित आमचे सगळे फाटपास तुटून जातात आमचे सगळे कष्ट बरे जातात आमचे ते एक नवी सकत या वक्त रुता जातात आमचे ते असले सगळे फाटपास तुटून जातात आमचे सगळे असले सगळे पिढा शिडा नपेस जातात जेजू या वक्त आमच्या शिरानी ते सगळं वळतात
उला बरा विश्वास उला बरा सगळे सुधी करा काळजाला सुधी करा काळजाला सुधी करा आमच्या रक्ताच्या खडक त्याची सगळ्यात वळवणी त्याची सगळ्यात वळवणी आमका भलाई मिळवणी मिळवणी मागा हला 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 शलललललल छेजो सगळ्यात वळई सगळ्यात खूप करते सगळ्यात आमच्या शिराने वळई शललललल हालेलुया 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 हला 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 शलललल हिलो चीज हालेलुया 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 Ergan tugas semian Yesus, gelap tugas semian Yesus, aradan tugas semian. Haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. Bersyukur. कीर्तन 50 आणि 7 म्हणतात मुझे का कुळत कर देवा मुझे काकुळत कर देवा मुझे का कुळत करे मुझे काकुळत कर कित्याक कित्याक हांव तुका शरण येता हांव तुका शरणां येता विघ्न संपसर विघ्न संपसर तुझ्या पकडाच्या सवळेंत तुझ्या पाकाटाच्या सवळे हांव आसरो घेता हांव आसरो घेता विघ्न संपसर विघ्न संपसर तुझ्या पाकोड्याच्या सवळे बंदात तुझ्या पाकाटाच्या सवळे हांव आसरो घेता हांव आसरो घेता हालेलुया 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 मगचे भावपणीनो पळया दाविद्रान एक पातक केल्लें आनी नातान प्रवाद्यान तें पातक दाखोवन दिलें पातक दावीद ओळखून घेतलो आनी ताणें भक्षणे मागलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पळय दावीद असो पूत सलमावराय न्ही ह्या देवान ताका आशिर्वाद सर संपत दिली कित्याक दावीद असो बापूय वय की हां जाणवायचे भंडार ताका दिलें ग्रेस्तकाय दिली सगळें दिलें पण सलमान कितें गेलें एका निजा देवाक सांडलो एका निजा देवाक सांडलो अन्य देवाची पुजा करच्या अन्य देवाक आराधन करच्या अन्य देवाक बलिदान पेटोवच्याक वेदी बांदली देखून देवान ताका सांडलो ताचे रातचे काणगोण पळया ताच्या कुडयांक ताच्या भुरग्यांक ताणें दिलें ना म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो थोडे बटी आमी देवा थंय अविश्वासी जाता देवा थंय दुबावता आमी देवा थंय रामपातयेणी दवरता एका निजा देवाक सांडचे प्रयत्न करता आनी आमी समाधान सोदून भलायकी सोदून आनी आमी सुडका सोदून मनशांनी केल्ल्या देवा सरसी वेता कळ्ळें मनशांनी केल्ले देव ते देवा बरी शक्तिवंते नाही मनशान गेल्ले देवा कांय सकत ना काही लिखोटी सकत आसूं बरो बरी सकत बिलकूल ना देखून आमी एका निजा देवा लागीं येवंक जाय पूण थोडे फाटी कितें जाता आमकां इमिडिएट सुडका मेळाचें कळ्ळें गुळी केल्ले कूडले हुशार जायचे जाय ताप सुटोचे न्ही गुळी केल्ले कूडले ताप सुटोचे जाता इल्लो वेळी राखचे की नाका राखजे माडाची रोंपी म्हळ्यार माडाचो कवातो इल्ले कूडले नारळ जायचे म्हणजे जाता जायना एटलिस्ट 3-4 वर्सां म्हणी रावत जाय राख जगी ना वय बिंगल्ले कूडले फळ मेळचे मेळटाय ना मेळटा म्हणसर राखचे जोर भूक लागल्यात आतां पांयांक खांब सुरू जाल्या न्ही पोटाक रप्प केलें तक्षण रावता की एक 5 मिनटां म्हणी खायचे भितर गेल्लें खाण ग्लुकोज जावन ग्लुकोज जावन रक्ताक सप्लाय जायचे न्ही की मागिल्ले कूडले आमकां मेळचे मागिल्ले कूडले मेळना जाल्यार तो देव समाना कोण समाना देव समाना समजलें
मगले कूट मेळना जाल्यार देव समाना, देव आयकना, देव ना अशें देखून दुसरें सोदून येवचें आमी ऑल्टरनेटीव दुसरें. ह्या दोतोराले वखद केलें गूण जावना कळ्ळें. वखद केलें कितें जाल्यार एकच पटी काण गेलें. तो 3 दीस काण घे म्हणलो. दोतोर घेता आनी गुळयो दिता. ताप शेल कुंकली आसल्यार एक गुळयो काण घे. 3 दीस काण घे. सकाळीं काण गेली, 2 वरां काण गेली, सांजेर काण गेली, ताप रावना. तो दोतोर प्रेजन ना कळ्ळें. तो दोतोर प्रेजन बुस दोतोर देखून आनी कितें गेली. ताणें 3 दिसांची दिलें. थंय एका दिसाचें काण गेलें, रावना. तोय प्रेजन ना दोतोर आनी कडेन गेली कळ्ळें गे. अशें गोवन तिसरे लागीं दोतोर येताना ताणें गुळी दिली कळ्ळें गे. ताणें काण गेली, ताचेर रावलें. तो दोतोर बारी बरो एकाच दिसा रावलें. 3 दीस काण येयलें न्ही गे. पयलें काण गेलें एका दोतोराचें, दुसऱ्या दिसा आनी एका दोतोराचें, तिसऱ्या दिसा आनी एका दोतोराचें, तिसऱ्या दिसा काण गेलें लागलें. कित्याक लागलें? 3 दिसांनी. 3 दिसांनी जालें डोस. कोण दोतोर बरो? पयलो लास्ट असो दोतोर. उरले दोग एवरेज ना. अशेंच आमकां करता मागण्यांत. अशेंच बेश्टे अशेंच करचें. समजलें की तो बद्र्याप बरो, तो बद्र्याप प्रेजन ना, तो ब्रदर बरी बरो, तो ब्रदर बरो. अशें थोडें चिंता. पूण हांव कितलो बरो, कितल्या मापान मागता हांव तें गरजेचें न्ही गी. वय की न्ही. वय. देखून म्हजे मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें मागणें कितलें बरें आसा, कितल्या बवर्तान हांव मागता तें पळोवंक जाय. तें पळोवंक जाय. हां तें पळय नासतना देव समाना, देव ना म्हळ्यार जाता. जायना. देखून थोडे फावटी आमकां इमिडिएट रिलीफ सुटका मेळची. इमिडिएट सुटका मेळची. न्ही रप्पा जायना. देखून जेजू म्हणटा इल्लेशें सोंसणीक जाय. सोंसून व्हरा. आनी जेजूचो कोण पाटलाव करता पळय ताका इल्लेशें कश्ट चड आसा. तूं सतान जिये, नितीन जिये कळ्ळें गे. सुनेचो बरो मोग कर. दुये बरीत म्हूण चिंत. दुये सुनेक पुताक काजर कनाटलेली सून आसा पळय, आपले दुये बरीत म्हूण चिंत बरें मोग कर. पूण ती सून मोग करता ताचो मायचो तितलो हां बारी उणें आवय सुद्द चड मोग करचो कळ्ळें गे. सासू मायंत कितें म्हळ्यार सासू माय म्हज्या घोवाची आवय, म्हजी आवय न्ही गे. समजलें. एक पटी घोव बेडरूमान उलयतालो कळ्ळें. मम्मे ओडणी ना कांय कितले पयशे जाले करतले ओडणी. तूं वच वखदां वखद कर. आमी फाल्यां सकाळीं भितर पावता. टेन्शन करनाका. वखद काण घे, कांय टेन्शन करनाका. भियेनाका. कितले पयशे करतले रे ओडणी. कांय भियेनाका मम्मी, आमी आसा. आमी फाल्यां सकाळीं भितर पावता. हें कोणें आयकलें? सासूमान आयकलें गे. तूं काय सासूमाय गईन तो नाही लागो. सुनेन आयकोना, बायलेन आयकलें. कोण उलोवन आहलो भितर? हां तुमच्या कानान एवळें रिकलें. हां भितर बेडरूमान उलोवन आहलो. न्हवरो कोणा लागीं उलोवन आहलो? एक फोनार उलोवन आहलो. मम्मे वखदां वखद काण गे. हां कांय टेन्शन करनाका. कितले पयशे खर्चले रे ओडणी. वच फाल्यां सकाळीं आमी पावता. कोण म्हणून आहलो? कोण म्हणून आहलो? घोव घोव म्हणून आहलो. घोव हांगा कोण आयकता? बायल आयकता. बेडरूमान उलोवन आहा. बाय धांवन वचून खंय आई दांदून आहलें कोणाक गोत. धांवन वचून खालें म्हणे कितले पयशे खर्चले ओडणी. कितले पयशे खर्चले ओडणी. खालें म्हण चिंताय. कितले पयशे आहा तुजे कडेन? हां पुरो पयशे खर्चले ओडणी. म्हणून सामा पटापट उठले. आनी फाल्यां येता म्हणटाय.
वचून पळ्या वचून पळ्या हां मग गेल्या भितरी गोंग ना नुका पळ्या म्हणून बारी फुटली कोण बायल गोवाक हळे साहेबिनी तो म्हणलो हळे साहेबिनी मम्मी हुशार ना काही मम्मी हुशार ना जाल्यार मात तिका वचो ना तुका कितें टेंशन तूं हांगा वचो फाल्यां काम ना म्हजी मम्मी न्ही तुजी मम्मी म्हजी मम्मी न्ही तुजी म्हजी मम्मी या आतां पयस कितले पयशे कसले आतां या तापाव सोड फाल्यां पावसो तो आजूच राती पावलो असो कोणाचे मम्मी हां देखून थोडे पटी पळय थोडे पटी हांव खालें म्हणून न्हू खंय धोन गेलो हां आनी खंय म्हाका व्हरून पयलें वचना हां केलें बैलेच्या घरा पावलो हांव देवा म्हज्या खंय पावलो म्हणून बैलेच्या घरा पावलो बायलेच्या घरा थो पावलो जावं हांव न्ही हांव हांगा येता आणकी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. माईक ऑफ कर हालेलुया Hallelujah. पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडी न्हू जिवितांत कश्ट येतात येता सुखनांत आमकां चड कश्ट कळ्ळें कितलोय मोग कर हांगा आयलो कितलोय मोग कर सुनेसो धुवे बरी मोग कर जावयासो पुता बरी मोग कर ह्या पुतासोय आपणा बरी मोग कर कळ्ळें की थोडे पटी हां कुट्टितात कळ्ळें आगे बरी जेवले बशेक वीक घालतात आमी सत्यत आमी बारी बरें आमी मागता मागणें पुरा करता बारी बरें कळ्ळें की आमी थोडी उडी सारूंक बरो सो इतलें मागणें करता इतलो मोग करता म्हणजे तें कपट ना कांय ना सकाळीं कितलें पळयत म्हाका कित्याक कश्ट म्हणजे ती कितें अशें केलें आनी सुमी म्हणटा म्हजो पाटलाव दार लेगून म्हजो पाटलाव करताय देखून तुका कश्ट सोसूंक अकमान सोसूंक दगदणी भोगोंक तुका मेळटा जाल्यार संतोष पाव कितें संतोष पाव देखून कित्याक सिरगींच्या राजांत एतेश्ट प्रतिफळ तुका राखोन आसा न्ही तयार आसा समजलें की पूण देखून पळया जेजू म्हणटा म्हजो पाटलावदार देखून तुमकां कश्ट दितले तुमकां दग दितले सताक नितीक कश्ट दगदणी सड समजलें की कश्ट दगदणी पातकांक शिक्षा न्ही देवाची खुशी पळच्यांत कश्ट आसा दगदणी आसात जेजूक कश्ट मेळ्ळे न्ही ताच्या पातकांची शिक्षा कित्याक देवाची खुशी पळल्यांत देवाची खुशी पळच्यांत कश्ट आसा देखून जिवितांत आमी बावर्तान मागणें करता जाल्यार थोडे पटी आमकां मेळना मागना मागले फावो जायना जाल्यार आमी निराशी जावचें हे देवा सुणचें आनी कडेन जावचें थंय विचारचें थंय तो आनी कडेन वचचें थंय विचारचें न्ही तें करूंक नजो आमी म्हज्या घरा खालें दोर लांगोड ना कांय पूर लांगोड ना तें आसा कोण ना हें आसा कोण ना ताका पळयता हाका पळयता उस्तिता काडटा पुरता कान्नुडयता असलें चिंताप कळ्ळें आनी असल्या संगतींत पळय बेविश्वासी जाल्ले बावार्थान शेडेल्ले बावार्थ नातल्ले थोडे पटी अशें करतात तांकां मिसाक 300 रुपया दिवंक अब्बा 300 घे म्हणटात थंय वचून तें काडूंक हें काडूंक आनी थंय वचून कितें केलें म्हणटात जेवण दिवंक हें करूंक तें करूंक ती कितले आजार करसूंक की तयार आसात एका निजा देवाक अर्गां बलिदान भेटोवंक 300 रुपया अब्बा म्हणटात पळया शेळमुडे बोमार्थ उणें जाल्ले धरून काळजाचे दोनीर पांय दवरलेले मनीस ते देखून जेजू म्हणटा दोनीचेर पांय दवरून जाता देवाची दुडवाची साकरी करूंक जाता त्या देवाची ह्या देवाची सेवा करूंक जाता त्या दनयाची ह्या दनयाची सेवा करूंक जाता एकल्याक मोग करतलो आनी एकल्याक द्वेश येतलो दोनीर पांय दवरले कशें जाता तुमी ती वसा कळ्ळें आतां मस्तू येणें ब्रह्मावर बरकूर वरी बरो मस्तू रिसोर्ट पुरो आसात न्ही थंय पुरा कुदरू पुरो आसात न्ही गे
पुरा येतात पिकनीक आमचे पुरा ते शिंतेचे न्ही गे ते मस्त दोन्ही आसात एक दिसावा एक दोन तीन दोरा एक दोन्ही हांगा दोरा आनी त्या दोनीच्या सांगाव दोंडे दोन म्हणून येते खंय संभवतात तुमी हां खंय खंय उदका भितर येतून पावतात न्ही गे मागीर ते खंय येतात तुमी ते येनात हांगा येतात फाटल्यान ते येतात की खंय कोणी सांगला ते येता मग अब्बा पुरा गॅरंटी आली बरी सांगतात पयलीं हांगा येयचे देखून म्हज्या मोगाच्या बोबडीन पळया दोनीचेर पांय दवरूंक जायना देखून थोडे फावटी आमी पातळ करता सलमांव तशें तें केलें दोन पांय दवरचे प्रयत्न केले कोणाचें आयकून हां कोणाचें उपपत्नीचे त्यांच्या बाई अय्या सलमान कोणाचें आयकून तशें केलें त्यांच्या बायलेचे उपपत्नीचे कोणाचें उपपत्नीचे उपप्रतिनिधी उपपत्नीने उपप्रतिनिधी पत्नीने पत्नीने हां कोण प्रतिनिधी उपप्रतिनिधी म्हळ्यार कोण ते हां उपप्रतिनिधी म्हळ्यार कुप्पापातोर आयकलां हांवें कुप्पापातोर कोत्ताय कुप्पापातोर काय लागा सुरचो हां कुप्पापातोर काजा यूज करचो थोड्यांक गुतूच ना कुप्पापातोर कोत्ताय पान पोट घाताना पोडीच्या बदला दोन कंसो होय पोट नातल्यार कितें करतात कुप्पापातोर दोन कंसो कर कर थोड्यांक गुतूच ना कुप्पापातोर काल दिसात एकामेका तत्तो असो काय पान पोट धरना कुप्पापातोर म्हळ्यार फातोर स्टोन कल्लू कळ्ळें गे कायला यूज करचो तो हां कोयती पाजूंक न्ही गे कोयती बरो दाडोवन खूब दाडोवन बातेन दवरून कातो दवरून बरो दाडोवन कोयती पाचची खंयचेर न्ही खंयचेर कोयती पाचची हां वच्चेचेर कोयती पाचची मागीर कायला कुप्पापातोर यूज करतात हां दांत घासूंक न्ही दांत काडूंक हां हां आठीच्या मासे सातान्याच्या चली बदला खूप असं पत्र पिवचे गे हां ते मग ಗೊತ್ತು ನಾವು ಆಟಿच्या मास करलिना ಈ ಬೂರ रुमान दवरतात कुंडल्यान तुपांत घालता हां तुपांत घालतात मागीर तूप काडल्या पण बरोबर लेवंक मागीर खूप असं पतोर रेवाणी दवरतना बडे रेवाणी दवरतना कोंबयेक ताच्या बातेनाच्या पोंदा दवरतात कित्याक गोत्ताय ती मुळगाकी तांत्यांक कल्ल जायनातले बरी पुरा तांत्यां हां ती गुत नाय तुमकां हांव पयलीं कुंकडां बसतालो पयलीं हांव तांत्यां काडटालो हां तांत्यां हांव काडनातलो न्ही तांत्यां दवरतालो हांव खंय पावलो हें आयलें कुप्पापातीन केलें उपपती सलमाव राई पळया अन्य जातीच्या स्त्रिया राणीया लागीं कादर जालो जुदेवने असलेल्या जंतीला लागी बालदेवा वर्शिप करतल्या बालदेवा परकी देवाक आराधन करतल्या स्त्रिया लागीं न्ही राणीया लागीं हां म्हळ्यार राजकुंवरनी लागीं पुरा ती पुरा पयस पयस परकी देशांतवन आयलीं बंब्या पुजा करतलीं पुरा येवन रवळेरान बरलीं आनी एक पुजा करूंक सुरू केलें थोडे फावटी थोड्या घरांनी गेल्यार हांगा एक आसा पेजमेंत रावल्यार फादर इशेन रावा म्हणटात ती दुसरेंत आसतात कोताय तुमकां गोतू ना गे हांव सांगिना देखून म्हज्या मोगाच्या बोबडीन उडास दवरा एकाच देवाचो मोग करी जाय देखून थोडे दंपापण्या एक डिबोर देवाची काकूर्त मागा आमी जायते पडीन देवाक आमच्या फायद्याचो मात्र करून घेतला आमी मागतना मेळत जाय विसरतना दी जाय नाजाल्यार तो देव खरो देव न्ही नीज देव न्ही हांव देवाचो मोग करता देवाची स्तुती करता देवा आराधन करता म्हाका कश्ट नजो म्हाका कंती नजो म्हाका बेजारे नजो म्हाका सगळें बरें तें जाय अशें चिंतलेलें आसा कोण कश्ट काडटा ताका फळ मेळटा कोणाक जेजो म्हणटा म्हजे पासून दगदणी बगोवंक कश्ट सोसूंक सरताराची गडपाक तुमचेर आड उलयता आयकूंक मेळत जाल्यार संतोश पावा सर्गीच्या राजांत तेच प्रतिफळ आसा तुमच्या हातार त्याचे दवरा काकुळत मागा आपण गेल्या पथकाची काकुळत मागया
आपण केल्ल्या पत्काची काकूट मागया आपणाक कोणें दुखयलां आपणाक बोगसूंक कस जाता त्या मनशा पासून मागया ताकाय देवाची काकूट मागया ना पापी येसुवे करुणे तोरी ना पापी येसुवे ना पापी येसुवे करुणे तोरी ना द्रोही येसुवे ना द्रोही येसुवे करुणे तोरी ना पापी येसुवे पापी येसुवे करुणे तोरी ना द्रोही येसुवे द्रोही येसुवे करुणे तोरी काकूळ दाखल करुणे तोरी ना पापी येसुवे करुणे तोरी ना द्रोही येसुवे मगा काकूळ मगा क्षमेय नीडिरी अर्गांदुका सुमियान जेजू तुका सुम्या जेजू अर्गांदुका सुमियान जेजू उगडपतुका सुमियान जेजू अर्गांदुका सुमियान जेजू उगडपतुका सुमियान जेजू अरदांतुका सुमियान जेजू वंदनतुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 मुगल बाबडीनो आमचो सुमी आमचे मध्ये आसा एक घडी पळया सुमिया कमी आमकां समाधान दितलो एकच एक देव आमचो सुमी जेजू क्रिस्त हे सुमयान दिवचें समाधान कोण दिवंक शकना संसार म्हळ्यार कोणीय दिवंक शकना संसार म्हळ्यार संवसारांतली खंयचीय फिल्म जावं दी खंयचोय नाटक जावं दी खंयचेय पॉज जावं दी खंयची आवय जावं दी खंयचीय बापूय जावं दी खंयचोय भाव खंयची भयण खंयचोय इश्ट मित्र कोणीय दिवंक शकना ताणी दिवचें सगळें आसा पळय समाधान तात्कालीक शाश्वीत समाधान दिवचें कोणें देखून ताणें अपूर्वान म्हणलें आसा ये तुमी कश्ट येतल्यानो आनी येवजण वयतल्यानो हांव तुमकां कितें दितलो विशेव दितलो हांव तुमकां विशेव दितलो सुसेग दितलो सुसेग समाधान दितलो हे न्ही पळया एक विशेव नातली सुसेग नातलेली रक्तस्रावा संपडलेली स्त्री जेजू लागीं आयली कितल्या वर्सां उपरांत आयली सांग कितल्या वर्सां जावन ती कश्ट नासली कितल्या वर्सां जावन तिणें चिंतलें म्हाका सुडकात ना म्हाका बाचावीत ना हांव अशेंच मरतली म्हूण चिंतलें कोणा लागीं आयली हां बरी जाली की ना बरी जाली की ना हां कुरडो बार्तिमेव आसलो कुरडो बार्तिमेव जल्मांतून कुरडो आतां तो पावला 50 वर्सां पावला तो पळया सगळ्या जिविताची सगळी धांवणी ती अंधकारांत कळोक ताणें चिंतूंकूच ना म्हाका दिश्ट मेळटली हांव पळोवंक शकतलो चिंतलें ताणें जेजू लागीं येता जेजू ताणें सोलोन वयताना कोणें कित्याच्या कानान सांगलें नजरेताचो जेजू येता अजा पगडचो जेजू येता तूं खंय माग तुका दोळ्यान दिश्ट मेळ्ळे री देखून जाता येता दाविदाच्या पुता म्हणजे काकुळट कर जेजू विचारता काल जायचें तुका म्हाका दिश्ट जायचें म्हज्या मामीक पळयचें म्हज्या डाडाक पळयचें म्हज्या भावाक पळयचें भयणीक पळयचें म्हाका दिश्ट जायचें दिश्ट दिली की ना जेजून पळया कसली सुडका कसले संतोष कसले जिवीत पळया होय की न्ही आकुडलेल्या आतांचो मनीस आसलो बेसायदाच्या तळ्या लागीं मस्त वर्सां ल्हानपणांतून तो दिनता आसलो बेसायदाच्या तळ्यान थंय मंटपांत आसलो उदक कापडोंक अशें येतलो कोणी ताका उदक कापडोंक कुमक करनातली ताणें चिंतलें म्हाका ह्या बेसायदाच्या तळ्यांत हात घालूंक आपडूंक उदक आपडूंक बिलकुल साध्य जावचें ना म्हजें जिवीतच व्यर्थ 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 म्हूण तो रुदान करनाशिल्लो पळया जेजू बेसायदान येता थंयसर त्या मनशाक पळयता आनी ताचो हात आपडटा बरो करता आनी तें उदक आपडूंक लायता की ना पळया कसलें अजाप ताणें चिंतूंकूच ना बिलकुल चिंतूं ना हांव म्हज्या जिवितांत हो हात सारको करून आपडटलो
आरिगार असो मनीस आरिगार स्वा तो पळया आंतुळणारा आसलो सगळी खूस नातली आनी दल्लेड्यात आसलो मनीस ताची गुमूत काडटाले असलो मनीस ताणें चिंतलां की म्हज्या शिरांत ती सकत वळटली हांव परत उबो रावतलो म्हजें आंतुळण घेवन चलतलो म्हणली ताका आसलें गी तिजून ताका आपडलें आनी गूण केलें पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो साध्य नातलें असाध्य म्हण चिंतलें सगळें जिजून तितून म्हणटा तुमी येया म्हज्या लागीं बावार्थान येया बरवशान येया दोन दोनी पांय दवरनी दोन देवाची सेवा करनी बावार्थान येया मागा तुमकां मेळटलें कुर्डे बार्ते मोवाक 40-50 वर्सां लागलीं हरिघराक मस्त वर्सां लागलीं बेसायदाच्या थड्या आकुडलेल्या आतांच्या मनशां मस्त वर्सां वेट करचें पडलें राग करचें पडलें वय की न्ही वय आमच्या पिढ्यान दिले सोंसणीक जावया आमच्या कश्टांत दिल्लेशें सोंसणीक म्हाका म्हज्या दुयेंतान कश्ट मेळोंक पुरो म्हज्या पुतांतान कश्ट मेळोंक पुरो म्हज्या पतीतान कश्ट मेळोंक पुरो म्हज्या बायलेतान कश्ट मेळोंक पुरो म्हज्या बापायतान कश्ट मेळोंक पुरो म्हज्या आवयतान मेळोंक पुरो इल्लें सोंसया सुटका मेळटलीच आनी सुटका दिवचो सोमी आमचे मदें आसा आनी तो दितलोच इगडी पोटोळे तांपी आमी उबी रावया आमचें समर्पण करया वखदां समर्पण करया आमचें कळसंतावन समर्पण करया तुमच्या हात तुमच्या हाताचेर दवरा आज सर पिडेस्तां खातीर मागता जागतीक पिडेस्तांचो दीस बुधवारा दिसा आचरण केल्लो आसा लुर्द सैबिणीच्या फेस्ता दिसा आनी आयच्या दिसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या पुंतळार सर्व पिडेस्तां खातीर आमी मागता ह्या संवसारांत कितलेशे पिडेस्त कश्टून आसात कितलेशे पिडेस्त वळवळून आसात मरणाच्या तडीर आसात अंतुळणारार आसात आस्पत्रेंत आसात दाक्तेरान जायना म्हूण सांडलेले आसात आमच्या घरांत आसात आमच्या कुटुंबांत आसात कुडीची पिडेन कुडीची अस्कत गायन वळवळची जायतीं जाणां आसात आज गूण जाता फाल्यां गूण जाता परवां गूण जाता म्हणून नाणट्या 5-6 म्हयन्याच्या भुरग्यान थावन उतरप्राय पावल्या 100 वर्सां लागीं पावल्या सर्व जायती पिडेस्तां आसात सोम्याच्या सुडके खातीर सोम्याच्या स्पर्शाक राखून आसा स्पर्श आपूण बरी जातलीं बरो जातलो म्हणलो बरवशान आसात मतीची इजा भोगतली आसात डिप्रेशनाक गेल्ली नेगेटिविटी एनर्जी सड आनी सड रुता करून जियेतली आसा टेन्शन हायपर टेन्शन वचून डिप्रेशन वचून मतीची पिडेन ती कश्ट दिली आसा न्हीद पडनासतना कश्ट दिली आज पडटली फाल्यां पडटली परवां पडटली अशी न्हीद पडनासतना कश्ट दिली आसा काम नासतना आज मेळटलें फाल्यां मेळटलें आज मेळटलें फाल्यां मेळटलें म्हूण कामाक अत्रिगून आसची आसा परमनंट रेसिडेंट्स कॅनडांत दिव्या शेट्टी मागोवन आसा तशें जायती मागोवन आसात आज मेळटली फाल्यां मेळटली परवां मेळटली म्हूण अत्रेगून आसात बेसायदाच्या थळ्या लागीं आकुडलेल्या आतांच्या मनशां बरी अत्रेगून आसात आनी खंडीत एक दीस तो येतलो आनी ताका कामां मेळटली विजा मेळटली PR मेळटलें भलायकी मेळटली अत्रेगून आसात सेरीक ना प्रायज जाल्या 30-35 जाल्यान आणकी सेरीक मेळोना बऱ्यांतली बरी सेरीक मेळटली आज जातली फाल्यां जातली परवां जातली म्हूण अत्रेगून आसात तांकां सेरीकेचे देणे मेळटले तिरासन सांबाळा बरवशान मागा बरवसो सणी नाकात तुमचो बरवसो तुमचो बाबार्थ तुमचे ती अजाप करूंक शकतलो मागा तुमी सोमी म्हणटा मागा बरवशान मागा विश्वासान मागा आनी हांव तुमकां दितलो कितेंय तुमी मागा आनी हांव तुमकां दितलो भलायकेचे देणे मागा खामाचे देणे मागा भुरग्याचे देणे मागा आज भुरग्याचे देणे मागा लाभतले म्हणून वर्सां मागोवन आसात तांकां भुरग्याचे देणे लाभतले खंडीत लाभतले आमचो स्वामी आसा सत्यवान स्वामी आशिर्वाद स्वामी ताका खास साध्य म्हणलें खंयचें ना तूं पंथ केल्यार तुका सर्वसंगती साध्य म्हणलो जेजू मार्ताक म्हणलें तुका पात केल्यार सर्वसंगती साध्य लाजराच्या पंडा लागीं म्हणलें सर्वसंगती साध्य खंडीत साध्य जाता ती देखून मागी आमी हांव मागता मागा जेजू स्वामी
जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या तुमचं वयस तुमचो वय तुमचं समजणार तुमचो सांभाळ तुमचं सोडवंदार तुमचो सोडवंदार तुमचे कोठे तुमचे तुमचे कोठे कडप तुमचे कडा तुमचं आसरो तुमचो आसरो तुमचं बरवसो तुमचो बरोबर तुझे नाव पाथी येता तुझे राम पाती तुझे नाव बरवसता तुझे राम बरोबर सोम्यान जेसो सोम्यान जेसो सोम्यान जेसो सोम्यान जेसो तुझे नाव बरवसता तुझे राम बरोबर यस बावर्थाने यस बाबा यस बरवशाने यस बरोबर तुझे मखार तुझे मुखार आऊबासा आऊबासा सोम्यान जेसो सोम्यान जेसो मुझे जिवेत मुझे जिवेत तुका समर्पिता तुका समर्पिता मुझे सगळी खोड मुझे सगळी खोड मुझे सगळं आत्म मुझे सगळं आत्म मुझे कुडीचे विश्वे मुझे कुडीचे तुका विश्वे समर्पिता तुका समर्पिता मुझे कुडींतली दोक मुझे कुडींतली मुझे कुडींतली दोक पिडा शिराक मुझे कुडींतली पिडा मुझे मोतीची पिडा शिराक मुझे मोतीची तुका पिडा समर्पिता तुका समर्पिता सोम्यान शेसो सोम्यान जेसो मुझे घर आणि घराणे मुझे घर आणि मुझे घराणे कुटाम मुझे मुझे कुटाम कुटुंबाचे संदे मुझे कुटुंबाचे तुका संदे समर्पिता तुका समर्पिता सोम्यान शेसो सोम्यान जेसो मुझे कुटुंबांतली पिडा मुझे कुटुंबाची मुझे कुटुंबांतली पिडा मुझे कुटुंबाची मुझे कुटुंबांतली कष्ट मुझे कुटुंबाचे मुझे कुटुंबाचे वळवळे मुझे कुटुंबाचे तुका वळवळे समर्पिता तुका समर्पिता मुझे कुटुंबाचो वावर मुझे कुटुंबाचो मुझे वावर कुटुंबाचो वावर मुझे कुटुंबाचो विस्फोटतो ग्रास विस्फोटतो तुका ग्रास समर्पिता तुका समर्पिता सोम्यान शेसो सोम्यान जेसो मुझे रे मुझे मुझे कुटुंबाचे रे मुझे कुटुंबाचे तुझे दयाळ दिसत गाले दयाळ दिसत सोम्यान शेसो सोम्यान तुझे जेसो कष्ट दिल्या तुझे बरे कष्ट सर्व दिल्या. आमच्या भाऊ बहिणीक सर्व आमच्या भाऊ पुढे बहिणीक आत्म्याची बुरी भलायकी दी कुडी आत्म्याची बरी भलायकी सोम्यान दी. शेसो सोम्यान जेसो. तुझे गुण करचे सगळ्यात तुझे गुण करचे आमच्या सगळ्यात. शिरा शिराने वळाय आमच्या शिराशिराने सोम्यान शेसो सोम्यान जेसो. आमका आपड आमका आपड. आमका बरी करे आमका बरी करे. सोम्यान शेसो सोम्यान जेसो. आमका आपड आमका आपड. आणि गुण कर आणि गुण कर. आपड शेसो आपड आणि आम बरी जातल्या आणि आम्ही बरी आपड शेसो आपड जेसो. आमका सुटका मेळतली आमका सुटका आपड मेळतली. शेसो आपड आणि आम्ही जेसो. गुण जातल्या आणि आम्ही गुण आपड जातल्या. शेसो आपड जेसो. गुण कर शेसो गुण कर. आपड शेसो आपड जेसो. गुण कर शेसो गुण कर जेसो. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हात बरे हालेलुया 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 सोम्यान जेजू हांगासर असलेल्या सगळ्या भक्तिका तुझ्या कृपेच्या बेसावानीवर ऑनलाईन या माध्यमा मुखांतर ऑनलाईन हांगासर आराधन करून तुझी भलायकी मागतात तुझे समाधान मागतात तुझी कृपा सोडून मागतात त्या सगळ्या भक्तिका तुझ्या बेसावानीवर तुझी गुणकरची दैवी सगळ्यांच्या शिराशिराने वळे तुझे पवित्र रक्तांतक दुनी तळकर तुझे नवांतक बरी कर तुझे नवांतक आशीर्वाद तुझे नवांतक कृपेन भर तुझे नवांतक सत्तेन भर तुझे नवा सुडकादी सर्वांनी तुझं सोम्या आपड आणि गुण कर सर्व वाईट सत्यता खोटा सत्यता व्यवसायाच्या दंडा तळण्यात माटपत्रता पितीस पडता दिवा आपड छेजू ती बोली जातात आपड छेजू गुण कर छेजू टच टच हालेलुया हालेलुया उला मारा हला 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 शेदलेलेलेलेलेले उला मारा भवत उला मारा जेजो 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 उला मारा जेजो उला मारा पुढे भक्ती उला मारले बरे आकुडले आत्म्याच्या पुरुषाला मारले बरे रक्त स्रावाच्या स्त्री उला मारले बरे कानंदर स्त्री उला मारा विश्वास उला मारा जेजो 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 चीज हला 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 शेदले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  हालेलुया 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 जेजो जेजो आपण गुण कर जे सत्य बरजे जे बेसवणी बरजे माध्यम मुखात ऑनलाईन अंगसर आराधनच्या अंगसर हरियक आपण गुण टच हील हालेलुया 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 तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या 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 हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सकत बघता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सकत बघता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या हालेलुया 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 हालेलुया
ये पवित्र ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या म्हजे तये म्हजे तये म्हज्या काळजांत ये म्हज्या काळजांत ये म्हज्या मनांत ये म्हज्या मनांत ये म्हज्या कुडींत ये म्हज्या कुडींत म्हज्या ये कुटुंबांत ये म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या ये घरांत ये म्हज्या घरांत म्हज्या ये कश्टांत ये म्हज्या म्हज्या कश्टांत ये दुखांत ये म्हज्या दुखांत म्हज्या पिडेंत ये म्हज्या पिडेंत ये म्हज्या नाभलायकेंत ये म्हज्या नाभलायकेंत ये ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या भलायकी दिवंके भलायकी दिवंके संतोष दिवंके संतोष दिवंके समाधान दिवंके समाधान दिवंके धैर्यान बरोवंके धैर्यान बरोवंके कृपेन बरोवंके कृपेन बरोवंके देण्याने नेटोवंके देण्याने नेटोवंके फळांनी बरोवंके फळांनी बरोवंके ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये ये पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या ये ये पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या हालेलुया 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 पवित्रत्म्या देवाने अभिषेक तुझ्या कृपेच्या बेसमानी वर या सगळ्या भक्तिकाच्या मुक्त्या रुदक वार्धक या भक्तिका पटकारोचे संरक्षण कर या भक्तिकाच्या मुक्त्या रुदक सगळा संत समाधान होऊ कर या भक्तिकाच्या वैर आशीर्वाद तुझ्या बेसमानी कर परवर तुझ्या देण्याने नेटाने बोलून आशीर्वादित कर पवित्रत्म्या हालेलुया 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 तुझे जरी म्हाका येवंक दीस मेळ तकलीर हद्दवर नाव तुझे जरींतले तसं पवित्रत्मा आमच्या देवाने येवंक आपली दीस सगळी मेळ वगळीता तुझे जरींत जियेवंक दीस मेळ येवंक म्हाका दी पियेवंक म्हाका दी शिवम्मा दी जियेवंक म्हाका दी येवम्मा दी येवंक म्हाका दी पियम्मा दी पियेवंक म्हाका दी शिवम्मा दी जियेवंक म्हाका दी हालेलुया हात मारिया हालेलुया 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 अर्गांचे जोगलामचे स्वरादांचे जो सगळ्या काळ संबंधित समयात वर्तते तुका समय मा तुका स्वरा नामलाम हालेलुया 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 निठा तू बरी अर्गां तुका समया जेजो निठा अर्गां तुका समया जेजो उगलाप तुका समया जेजो अरदान तुका समया जेजो हालेलुया 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 निठा तू बरी समया का सो अनुभव आमकां जालो जाल्यार समया दोन ताळयो जोरान प्रेज द लॉर्ड जोरान प्रेज द लॉर्ड जोरान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 समया सो आशीर्वाद घेऊन कवियं गीत येते वडा सक्रामेंतान येत्या वडा सक्रामेंता साष्टांग करूया परविल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रीती आधार्या सर्ववेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बाबा तशे पुताक उल्हासानी स्तुती साव पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिताक समसमी वाटा आमेन. प्रार्थूया या देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सुगडा असतो आमकां सोडलाय तुझे सोडवण्याचं फळ सदां समचे तिंबोगी सरको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तान मान करून देईन आमकां फोगो खर अशे संसारी जिवितांत आमी भोगच्या सर्व कष्टांक तुका समर्पित करून तुझी खुशी म्हणले ते समजून तुझी खुशी पाळूंक आनी आमच्या जिवितांत आयलेले सगळे कश्ट संकुतो सान स्वीकार करूं आनी हे मुखान तुझ्या बेसांवानी कश्टांचेर जैत उरोंक पिडेशिडेचेर जैत उरोंक आनी भलायकी जोडोंक आमकां सदांच फोव खर म्हण आमी मागता जोची येता राजवर चलयताय ससनाच्या ससना आमेन.
उभी राहूया. सदैव जाऊं सुमेचे नाव, आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊं सुमियाचे सगळी नाव. तीन मुठी. सदैव जाऊं सुमेचे नाव, आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊं सुमेचे नाव, आता आणि सदा सदैव जाऊं सुमेचे नाव. आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा, आता आणि सदा सर्वदा, आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊं सुमेचे नाव. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भक्तीनं आराधना वाटेली जाल्ल्या तुमकां अभिनंदन. मी सांगायची सगळें. समोर सर्व आम्ही एकटाय झाल्या भक्तीनाने मनान उतरते ऐको आमका समर्पो पवित्र बलिदाना लिया गव्या एका स्थळ्या उल्हास एक देवा गीता गयानानी अर्गा दिव्या ताणे केल्या उपकारा. मग बाबणीनो बाळू जेजूच्या पुंतळा तुमकां मोग स्वागत मागता. व्हड संख्यान तुमची ते संवाद घेऊन या पुंतळा तुम्ही आयल्यात. बवर्तान तुम्ही आयल्यात, बरुशान तुम्ही आयल्यात, सुमेची बेसांवां जोडूंक तुम्ही आयल्यात. एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. हे संदर्भार विशेष करून मागया आमी अर्गान ते पासून मिसबेटिता वारान रुहान डिमेल्लो अबुधाबी अर्गा सावन मिसबेटितात इल्डा क्वार्टर्स नित्या दरवडो आलिस डिसोजा साईन मुंबई डीना रेश्मा डिसोजा मुडबिद्री रोयनल डायस पलडका ह्या सर्व रित्या बसोत अर्गा मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना बऱ्या भलायकेच्या त्या बसोत मिसबेटिता फेलिसिटी सोजा हॉस्पेट अर्गा सावन मिसबेटितात आर्शल फर्नांडीस नेल्लेकर तशेंच शनेल फर्नांडीस नेल्लेकर. कुटुंबांत देवादिन संध्या आमी दिता मॅक्सिम अनिता रोड्रिगेस आनी गुड्डे प्रत्येक ते बसोत बरे भलायकेच्या ते बसोत मिसबेटिता फिलोमेना मिनेजस हॉस्पेट अर्गा सावन मिसबेटिता विन्सेंट प्लाविया दांतीस पलडका प्रत्येक ते बसोत स्पॉन्सर बैल्या गांवांत मेळच्या पियराक स्पॉन्सर मेळच्या ते बसोत मिसबेटिता विना लोबो पलडका. तांचे रित्या बसून मागता आसतना अर्गा सावन मिसबेटिता गिल्बर्ट आनी लविना मार्टीस आनी कुटाम कार्मेल वडो तशेंच अर्गा सावन मिसबेटिता जेराल्ड डिकोस आनी कुटाम सित्ताडी इयान डिसोजा सित्ताडी प्रत्येक ते बसून मिसबेटिता डेरिक लोबो हॉस्पेट देवादिन मिसेस ई डिसोजा हिच्या आत्म्याक 20 वर्सां सुगडास कडून मिस दितात तेल्मा पिंटो आनी कुटाम बेंगळुरू
बऱ्या भलायकेच्या ते बसून विसपडेता मर्लिन दांतीस मुंबई देवातीन अँटनी मस्करेच्या आत्म्या बिसिता आलिस मस्करेनास मंत्री मई वडो एरकर सान विसपडेता बेसिल क्रास्तनी कुठाम वेणूरू देवातीन क्रिस्टिन बरेटो जत्म्या बिसिता ऐरिन डिकुना आणि गुटे एरकर सान विसपडेता गिलबर्ट फिलोमेना गिलबर्ट प्रियंका ग्लेन आंद्रादे सॉरी एरकर सान विसपडेता गेब्रियल प्रियंका आणि ग्लेन आंद्रादे उचरे तांचे बसोत विशेष करून मागया आम्हा समेस्तां बसोत मागया जे कोणा मागतान बसिला सुगडा करून तांच्या बसोत या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी विशेष करून मागया तशेंच ऑनलायनीर माध्यम मुखांतर ही मिसाचें बलिदान भेटयता त्या सर्व भक्तिकां खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. जीवन जेजू ख्रिस्त थंय बोमगाच्या भावानो बहिणीनो आणि बाळोक जेजूच्या भक्तिकानो या पवित्र थळार आमी आयल्या आणि या मिसाच्या बलिदानाक पात्र घेवंक आमी हांगासर जमले आसतना वडा पातयेणीन बाबडचान आमची तेसावां आमची इरादे घेवन या पुणशेताक हांगासर आयल्या. आयची देवस्तुती बरेपण परगटूंक आपण दिता आणि बरेपण परगटचें आम्हा सर्वांचें मिसांव जावन आसा. आयच्या शुभर्तेंत जेजून एका बेऱ्या मनशाक बरो करचें घडीत आमच्या मुखार दवरता. एप्पाता उक्तें सांबळ्ळ्या उतरान जेजू ताची खान उगडटा जिबेचो बांद सुटयता. आम्हा सर्वांक उलोवचें देणें देवान फावो केला निजायके मी बागी जावन आसा. आमकां उलोवंक फावो केल्ल्या त्या धन्य देवाक या मिसाच्या बलिदान आमी पात्र घेत आसतना ह्या वेळी अर्घां दिवया. की मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना बाळोक जेजू आमची तेसावां स्विकार करूं दी. बरोवसो आमकां निराशे करिना आमकां मागले मेळटा. ह्या बरोवशान ह्या पातयेणेन ह्या पुणशेताक आमी हांगासर आराधना मुखान नोवेना मुखान ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना पात्र घेवन व्हडा पातयेणीन ताजे आशिर्वाद घेवंक आमी हांगासर आसा. ह्या पवित्र तळार आसल्या आमी सर्वां ल्हान तशें व्हडा आमच्या काळजा मनाची ती मागणी ती तेसावां ती पिडा तो दूख बाळोक जेजूक समर्पण करया आनी ताजी मजत ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदान आमी मागया. तर वेळ आमी आमच्या दोळ्या दांपया आमच्या अंतस्करणाची झडती आमी करया आनी पवित्र रिती वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी तळ काळसान हें पवित्र मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया आनी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तणाव सरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें सैकी पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध ह्या पासत बघेव सदांच आमकां मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रादेवा लागीं विनंती करत प्रार्थना मागता. सर्पवेदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. सुमिया काकृत कर सुमिया काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर सुमिया काकृत कर
महिमा देवा सगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सगी शागाया सपद्वेता देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्यातून वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सुमिया येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुता सुमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढता आमची काढूत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे तिन्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया. प्रीतीच्या बापा जेजूच्या बहुपवित्र नावाक आमी मान दिता आणि त्या नावान तुवें आमची सडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वसता या जिवितान ताजी गोडसाण साकून ददोसी जावं आणि सर्गा तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक म्हूण आमकां पावय म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. एक दीस जेरोबोआम जेरुसालेमांतलो भायर सरून पयणार आसतना शिलेचो अहिजा परवादी ताका वाटेर भेटलो. त्या जाग्यार ते दोग मात आसले आनी अहिजा एक नवो दोगलो न्हेसून आसलो. अहिजान आपलो नवो दोगलो काडलो, ताचे 12 कुडके केले आनी ताणें जेरोबोआमाक म्हळें तुजे पसत 10 कुडके घे, कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव, हांव सलमोनाच्या हातांतली राजवडकी काडटलो आनी तुका 10 कुळयो दितलो म्हज्या सेवका दाविदाक लागून आनी हांवें इस्रायेलाच्या सर कुळयां मदले विंचलेल्या शहरा जेरुसलेमाक लागून सलमावांक एक कुळी मात उरतली. अशें इस्रायल दाविदाच्या घराण्यांक आज पर्यंत उपराटून रावला. देवाचें उतर. देवाचे वडोवकार. सर्वेस्वर तुझो एकलोच देव म्हजो ताळो आयक. हांव सर्वेस्वर तुझो एकलोच देव म्हजो ताळो आयक. परको देव तुमचे मदे आसो न्हय, बैल खंयच्याय देवाक तुम्ही मान बागवचो न्हय.
इजिप्त देशांतले तुका भायर काडलोलो सर्वेस्पर म्हणटात तो देव हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव मोसो ताळो पूण म्हजे परचेन म्हज्या उतरांची परवा केली ना इस्रायल म्हाका विधेय जालो ना देखून तांची हट्टी काळजां पळेवन आपणाक जाय तशें तांणी करचें म्हण हांवें तांकां तांचेच कुशीन सोन सोडली हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव मोसो ताळो हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव मोसो ताळो तुझ्या पुताची उतरां ऐकूंचे खातीर आमची काळजां उगड सर्वेस्परा हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सवे आसूं मार्गा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्था महिमा तुका येसू जेजू आतां तीर आनी सिदोन वेचे वाटेन मुखार सरना देकापोलीस म्हणजे 10 शहरां गांवांतल्यान उतरून गलिलिया सरोवराचे तडीक येवन पावलो हांगा लोकांक एक बेरा मोनाक ताचे ससी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरी जाय म्हणून तांणी मागलें जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घालीं आनी आपली थिंपी काडन ताचे जिबेक लायली उपरांत सर्गाक दीस लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणलो एफदा म्हणजे उक्तें जा तक्षणच ताचें कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो ही संगत कोणाकच सांगिनाय म्हणून जेजून थंय आसलेल्यांक ताकीद दिली पूण जितलें चड सांगिनाय म्हणून तो फरमायतलो तितलें चड ती गजयत गेली आनी आयकल्लीं सर्व विजमीज जावं म्हणटालीं आनी सगळें बरें केलें बेऱ्यांनी सयत आयकशें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें देवाचें उतर वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो तशेंच बाळू जेजूच्या भक्तिकानो देवान इस्रायल परजे थंय बिरमोत दाखयली आनी ह्या बिरमोतीच्या आदारान हे इस्रायल परजेक तवळ तवळ ह्या देवान आदार दिलो मात्र न्ही ह्या इस्रायल परजे सांगात रावलो भुकेल्ल्या वेळार काण जावना ताणेल्ल्या वेळार पिवन जावना वतान करपतना मोडासो खांबो जावना आनी अंधकारां समकतना उजवाडासो दिवो जावना देव तांच्या सांगाता रावलो आनी ह्या इस्रायल परचेत इजिप्तान कश्ट केल्या त्या लोकांची दुर्गत पळोवन मोयचेका पळयलो आनी मोयचे मुखांतर
आपल्या माय गावाक येवचें बाग फोव जालें आनी जोश्वा पयले पोटी इस्रायलाक ह्या परजेक पावोवंक शकलो. इस्रायलांत आसलेल्या लोकांक ह्या लोकांची भद्रती, ह्या लोकांचें संरक्षण, ह्या लोकांची उदरगती करचे खातीर देवान सामुएल प्रवाद्या विसलो आनी ह्या सामुएल प्रवाद्या मुखांतर देवान तांकां इस्रायलाचो प्रथम राय साऊल दिलो. साऊलाक इस्रायलाचो प्रथम राय कसो दिलो. हो साऊल देवाक अविधेय जालो. सामुएल प्रवादी मुखांतर देवान सांगलेलें ताणें मानून घेवंक ना, देवाचे खुशे विरोध केले आनी अशें तो देवातावन पयस सरलो. साऊल राव आसतनाच देवान जेस्सेच्या पुता दाविदाक विसलो आनी सामुएलाक म्हळें दाविदाक राय जावन माग. आनी हो दावीद साऊलाच्या रावळेरांत साऊलाक खुशी करचे खातीर पिरलोक वचोन संगीत दिवन साऊलाक हो दावीद खुशी करून आशिल्लो. मात्रणी बकऱ्यांक सोरोवनी आशिल्लो. हो दावीद भुरगो आसतनाच फिलिस्त्याचो गोलियात इस्रायला विरोध झुजाक देवल्ल्या वेळार साऊलाचे सैनीक सगळे भियेले, आक्कांतले खावचेले आनी ते सोलोवच्या दिश्टेर आशिल्ले, कित्याक गोलियात भिरांकूळ एक वैरी जावन त्या रणभुमींत उबो आशिल्लो. आनी आलोन दोलोन खेळोन आसचो भुरगो दावीद गोपिणेने 3 फातोर मारून त्या गोलियाताक धरणीक शेवटीता. पळया, सगळ्या लोकां मुखार, सगळ्या सैन्या मुखार हें घडीत महाकिर्तीचें जावंक पडलें आनी महान जावंक पावलें. आनी ह्या मुखांतर पळया एक बलिश्ट व्यक्ती इस्रायलांत आसा म्हणून दाखोवन दिलें. आनी सामुएलाक साऊल देवातावन पयस गेल्ल्या वेळार सामुएल प्रवाद्याक देवान म्हळें या दाविदाक राय जावन माग. आनी दाविदाक राय जावन मागल्या उपरांत ही खबर सलमाक पडली, ही खबर साऊलाक पडली आनी साऊल दाविदाचो दुस्मान जालो. साऊल कोणाचो दुस्मान जालो? दाविदाचो. देखून साऊल आनी साऊलाचे सैनीक दाविदाक जिवेशी मारूंक सोदताले. 3000 सैनिक घेवन एक दीस साऊल दाविदाक जिवेशी मारूंक गेल्ल्या वेळार सगळ्या त्या मोल्यांत सोदून दावीद मेळनातलो पळोवन साऊलाक पुरा सण जाली. देखून तो न्हिदलो. आनी त्या वेळार साऊलाक देवान दाविदाच्या हातांत घालो आनी साऊलाचे सैनीक पाटलाव धर म्हणाले, तुज्या हातांत तुज्या दुस्मानाक घाला, ताका तुजी तलवार काड आनी लगड काड. पूण दावीद म्हणटा, म्हज्या रायाक हांव जिवेशी मारचो ना, कित्याक इस्रायलाच्या प्रथम रायाक देवान अभिषेक केल्लो, देवान मागलेलो, ताचेर हांव हात उबारचो ना, कित्याक तो मागलेलो. परत ते विनंती करतात, ताका जिवेशी मार, तुजे सगळे समस्या परिहार जातले. ना, हांव तशें करचो ना. देखून ताचे दगल्याचें पोंत तो कातरता आनी थंय तो फुडें सरता आनी पयस वचून साऊलाक जागोन म्हणटा, साऊला तुका देवान म्हज्या हातीन घाल्लो, तुका म्हाका सुलाबान जिवेशी मारी येतें, पूण हांव तुका जिवेशी मारिना, कित्याक तूं म्हजो राय, तुका मागलेलो देवान, तुजेर हांव हात उबारचो ना. तुका पळय कोण म्हाका शिकोवन दिता तें तांकां सांग. दावीद साऊल जिवंत आसता पर्यंत हो दावीद साऊलाक केदींच अन्याय करचो ना, केदींच जिवेशी मारचे सोड, जिवेशी मारचे विशीं चिंतचो ना. तुका शिकोवन दितल्यान सांग, तुका भडकयतल्यान सांग, कित्याक देवान म्हाका आज तुज्या हातीन घालो,
तरी हांवें तुका कांयच बादा करूं ना कित्याक तूं मागलोलो. हें आयकून सावलाक मस्त बेजार जाता आनी आपणें दाविदा विशयान चिंतलें सगळें फट म्हण तो जाणा जाता आनी उपरांत तो दावीद असो मोग करूंक लागता. पूण क्रमेण झुजांत पळया दाविदाक जिवेशी मारूंक गेल्ल्या वेळार दाविदाक कश्ट आसल्या वेळार सावलाचो पूत जोनातन पळया सावलाचो पूत जोनातन दाविदाक कुमो करतालो. दाविदाक तो सांगतालो बापय तुका जिवेशी मारच्याक सोदून आयला तूं शहरांत प्रवेश आयनाका तूं नाडाक येनाका अशें जोनातन सांगतालो. जोनातानी आपल्या बापायक दाविदा विशीं बरें सांगतालो तो तुका वायट करचो न्ही ताका समजो. पूण जोनाताचेंय ताणें आयकूंक ना पळया. आनी एका दिसा वो साऊल आनी जोनातन म्हळ्यार जोनातन दाविदाचो आप्त मित्र मोगासो म्हळ्यार ताचे इतलो मोगासो इश्ट ह्या संवसारांत ताका नातुल्लो. साऊलाचो पूत जोनातन पळया ही दोगी जाण साऊल आनी जोनातन रणभुमींत मरण पावले. ही खबर दाविदाक मेळ्ळी आनी दावीद जोनाताच्या मरणा बसत साऊलाच्या मरणा बसत रुदान करी लागलो रड लागलो रुदान करी लागलो आनी सर्व परसा रुदान करी लागली. जैत जोडून आयली जाल्यार सगळीं रुदान करूंक लागलीं साऊलाच्या आनी जोनाताच्या मरणा वरवीं. साऊल मेलो दावीद पटार बसलो. दाविदान जायतीं झुजां केलीं अमोनिता विरोध फिलिस्तेकारा विरोध असिरियाकारा विरोध जायतीं झुजां केलीं जायतें आपणायलें. पूण दाविदान पातक केलें. बेसिबा संगी अनैतीक संबंद जोडलो उरियाक जिवीश मारलें आनी प्रद्वाराचें कुणीचें पातक ताणें केलें. देवा मुखार तो कांटेळ असो जालो. नातान प्रवादान ताचो अपराध दाखोवन दिलो आनी साऊल आनी दावीद कलत्या काळजान तो ओपून घेता माथ्यार गोबर घालता पातक रडता जिणी परिवर्तन करता. पूण जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो दाविदाक कश्ट सुकले नात. तसोच तो पूत अब्सलोम ताका विरोध रावलो. आनी तो एक पूतूच बापायक कांटो कशें आसलो. आनी उपरांत अब्सलोम मरता. अब्सलोमाची केस लांब आसले घोड्यार वता आसतना तो एका कांटी शिरकोवन उमकळता आनी तें ताका शिपायची विशीं मारतात. आनी ही खबर अब्सलोम मेल्ली खबर दाविदा मेळटस दावीद आपल्या पुताच्या मरणा बसत कळवळटा रडता कळवळटा. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो दाविदाक एक पूत जल्मलो. ताचें नांव सलमांव. बेशिबा ताची आवय बेशिबा आनी तेचो पूत सलमांव दाविदाचो पूत. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया दाविदान झुजां पुरा झुजोवन जालीं. राज्य आपणावचें पुरो आपणावन जालें. दुस्मान ना जालें. ह्या काळार सलमांव अधिकारार बसता आनी सलमांव देवा लागीं कितें मागता जाणवाय मागता. जाणवाय राज्यभार कसो चलोवची ती जाणवाय तो मागता आनी देव जाणवाय संगी जायतें बरें दिता. सलमांव कितें करता आपल्या बापायचें सोपण जारी करता. बापायक एक आशा आसली देवाच्या सोल्ल्याची आर्कपेट दवरच्याक देवाचे उपादेशाच्यो 2 फळयो दवरच्याक एक जैत देवाळ बांदी जाय. कित्याक दावीद आसता पर्यंत ती सोल्ल्याची आर्कपेट एका तंबांत आसताली टेंटांत आसताली आनी खंय पळय त्या टेंटांत आसताली ताका एक मजबूत देवाळ म्हूण नातल्लें. इस्रायल प्रजा इजिप्तांत हांव इस्रायलाक येताना ती टेंट ओवन व्हरताली ती सोल्ल्याची आर्कपेट आनी वेदी बांदताली ते वेदीचेर दवरताली आनी ताका एक तंबू मारताली. आनी तो पर्यंत दाविदाच्या काळा पर्यंत ही सोल्ल्याची आर्कपेट तंबांत आसताली. आनी सलमावन पळया 40 वर्सां लागलीं सलमावाक एक मजबूत अद्भुत देवाळ ताणें थंयसर स्थापीत केलें. मजबूत देवाळ ताणें थंयसर स्थापन केलें. 40 वर्सां लागलीं आनी व्हड जैतान व्हड दबाज्यान व्हड संभ्रमान ती सोल्ल्याची आर्कपेट देवाळाच्या त्या गर्भकुडींत दवरली. आनी सलमांव म्हणूंक लागलो सर्वेस्परा तुजें हजरपण ह्या देवळांत आसा
आनी जो कोण मनीस त्या देवळांत तुका ओलो मारता आनी ताचें मागणें तूं आयकतलोय. तूं इस्रायल असो देव देखून तुका आमी आराधन करता, तुका स्तुती करता आनी ह्या देवळांत ती आराधन निरंतर तुका पावतलें आनी हांगा तावन केल्लें आराधन तुका मानवतलें, मेसवतलें आनी तूं आमकां आशिर्वादांनी भरतलोय. म्हणून अशें तो आपल्या देवळाची वैभव, देवळाची महिमा गजारीत पासारीत देवाची स्तुती करूंक लागलो. सलमावन एक चूक केली. परक्या जातीच्या, अन्य जातीच्या, अन्य देवाच्या पत्योंच्या राजकुंवरनी लागीं, स्त्रिये लागीं लग्न करून घेतलें. 1000 बायलो घेवन ताका. आनी अशें ताचे रवळेरांत जायतीं पितीसपण सुरू जालें. पितीसपण एक बायल एक देवाक आराधन करूंक लागली, वर्शीप करूंक लागली. आनी ती रायाक म्हणूंक लागली कितें, म्हाका म्हज्या देवाक आराधन करच्याक वेदी बांद. आनी सगळ्यांक वेदी बांदून सुरू केल्यो. अशें कितें जालें पळया. समृद्धी आसली रावळेरांत, समृद्धी आसली सावलातय. पळया सावलान आपल्या पिशेपणान ती उगडून घेतली. उगडून घेतली मात्र न्ही, देवाक सावलाचेर कांटाळो आयलो, राग आयलो. पळया देखून आयच्या पयल्या वचपान पळया कितें जालें. सर्वेस्परू पळया, सर्वेस्परू आईजा प्रवाद्याक जेरोबोमा लागीं धाडटा आनी आईजा प्रवादी एक सुबीत दोगलो न्हेसून आसलो. त्या दगल्याचे 12 कुडके करता आनी जेरोबोमाक तो दिता आनी म्हणटा ह्या 12 कुडक्यांतले 10 कुडके तुंगे. कित्याक इस्रायल असो देव सलमोनच्या हातांतली ताची राजवडकी काडटलो आनी इस्रायलाच्या 10 कुळयांक दितलो. 10 कुळयांक दितलो. पळया कित्याक काडटलो की म्हळ्यार ह्या सलमोन एका निजा देवा सांडलो. इतलें बरें केल्ल्या त्या देवाक अविश्वासी जालो. अन्य देवांक बलिदान भेटोवंक, अन्य देवाक आराधन करच्याक वेदी बांदूंक ताणें सुरू केली. अशें देवाक विरोध तो गेलो, देवाक ताणें सांडला. पण तो दाविदाचो पूत देखून ताका हांव सांडिचो ना. दाविदाचो पूत देखून ताची संतत हांव नाश करचो ना. तो दाविदाचो पूत देखून एक वांटो मात्र ताच्या नांवार सोडतलो, ताच्या पुतांक दितलो. सगळें इस्रायल दिवचो ना. म्हणजे मग अशें भाव भयणीनो, कित्याक म्हळ्यार पळया देवा तें अविश्वासी जाल्ल्या मनशाची गत बुद्वंत म्हूण लेखलेल्या सलमोनच्या की फास्ट जातली. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सलमोनक पळया असली गत. आनी सलमोन बांदलेलें देवाळ खंय उरलें सांगा. देवाळ आसलें आनी देवळांत एका निजा देवाक आराधन जायनातलें. पळया आनी जेजू म्हणालो एकच एक फातोर त्या देवळाचो उरचो ना. कान उडयतले आनी कान उडयलें, एकच एक फातोर उरोना. एक वणत उरल्या. अजून पर्यंत देवाळ बांदूंक ताका जावंक ना आनी देवळांत ताची स्तुती चलना. वय म्हणजे मग अशें भाव भयणीनो, देखून आयचे किर्तन म्हणटा हांव एकलोच देव, तुजो सर्वेस्पोर एकलोच देव. ह्या देवाचो ताळो आयक, ह्या देवाचो ताळो आयक. परको देव तुमचे मदें आसचो न्ही. परको देव बोंब्या पुजा बोंबी तुमचे मदें आसची न्ही. बैला खंयच्याच देवाक तुमी मान बगोवचो न्ही. इजिप्त देशांतले तुका भायर काडलेलो सर्वेस्पर म्हणटात तो देव हांवच. त्या देवाची स्तुती कर. पूण म्हज्या परजेन म्हज्या उतरांची पर्वा केली ना. इस्रायल म्हाका विदेव जालो ना. देखून तांची हट्टी काळजां पळोवन आपणाक जाय तशें तांणी करचें म्हूण हांवें तांकां तांचे इतल्या सोडलां. तुमी तुमचे इतलें करा. हांवें सांगलेलें तुमी आयकनात. पळया खंयची आवय बापूय भुरग्यांनी सांगलेलें आयकना जाल्यार उपरांत तांचे इतल्याक सोंड सोडटात. तुका सांगलेलें आयकना, देवान तांकां सोंड सोडलें. म्हज्या परजेन म्हजें उतर आयकल्लें जाल्यार, इस्रायलान हांवें दाखयलेली वाट धरलेली जाल्यार कितलें बरें आसतें, कितलें बरें आसतें. देवाचें उतर तुज्या हातांत आसा. देवा तूं उतराक घाल तुवें जिवीत रुपीत केल्लें जाल्यार कितलें बरें आसतें.
सलिसायन तांच्या दुस्मानांक हांव पाडव करतो, तुजे कश्ट हळू करतो, तुका सुडका दितो, तुका सोडवण दितो. तांच्या वैरा विरोध म्हजो हात हांव उबारतो, पूण हांव तटस्थ उरलां, तुजे कुशे प्रमाणे कर. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पळया आयच्या सुवार्थेक आमी आयला जाल्यार सुवार्थेंत जेजू एक असर हें करता. एफाता उक्तें जा, एक असर हें कोणाक बेऱ्या आनी मोन्या मनशाक जेजू आपलें बोट रिगोन ताका थंयसर आयकोवचें बरी करता, आपली थिंपी लावन ताका उलोवचें बरी करता. बोट जावन आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो संकेत वा गुर्त पवित्र आत्म्याचो. आनी हें बोट ताच्या कानांत रिगयल्लें कुडलें त्या पळया बेऱ्या मनशाच्या रक्ताच्या खणाखणांत शिराशिरांत पवित्र आत्म्याची सकत वळटा. पवित्र आत्म्या थंय तो नवो जाता, पवित्र आत्म्याक तो उक्तो जाता, पवित्र आत्म्याची कृपा देणी ताचे थंय परजळटात आनी नवें व्यक्तित्व ताचे थंय दिसून येता. पळया आनी अशें तो आयकूंक शकता आनी तशें तो उलोवंक शकता. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, आयकूंक शकनातलो मनीस उलोवंक शकता की? हा, डम आनी डेफ म्हणटात. आयकूंक शकनातलो मनीस उलोवंक शकता की? पळया आयकल्यार मात उलोवंक जाता उडासतोरा. तुका आयकूंकूच जायना जाल्यार कशें उलोवचें तुवें? तुजे कानांत उलोवंकूच जायना. देखून कोण पळय आयकना तो उलोवंकी उलयना. कळ्ळें? कोणाक पळय आयकता तो हर एकलो उलयता. समजलें? देखून पयलें कान उक्ते करी जाय, तळ जीब सोडता. थोडे फावटी पळया थोड्यांक कान आयकना उलोवंक आयकता, उलोवंक येता वय गे. कान आयकना उलोवंक येता, थोड्यांक कान आयकना. कित्याक म्हळ्यार थोड्यांक ताप येवन आसा पळय, टायफॉयड ताप येवन मदें पयलें उलोवंक शिकल्लो मनीस तो उलोवंक वताले, ताप येवन थोडे फावटी कानाची फुलां फुट्टा म्हणटात पळय. कळ्ळें? थोड्यान मनशें कानाची फुलां फुट्टात, ताप येवन थोडे फावटी कान डॅमेज जातात, कान डॅमेज जातात, आयकूंकूच आयकना पूण ते उलोवंक शकतात. मागीर आत भाशेन उलयल्लें जाप दितात. थोडे 1-2% आसात तांकां ल्हानपणांत कान आयकताले पूण जल्मातावन कान आयकनातल्यांक उलोवंकूच जायना. तांणी आत भाशेनंत उलयचें. पूण हांगासर पळया ह्या मनशाक जेजू काना भितर बोट रिगोवन पळया एक नवी सकत दिता. हाच्या फाटल्यान म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एक संदेश जेजून तवळ तवळ म्हणलें आसा, तुमकां कान आसा जाल्यार हा तुमी बरो न्हीद द्यात गे. आमी बरी स्टोरी सांगली दाविदाची आनी सलमांची. तुमी बरी कर आतां दाविदाच्या सलमांच्या रामानंद आसात गे म्हणून. जेजू कितें म्हणटा? कान आसा जाल्यार आयका, मायका न्ही, हा आयका. न्ही पयले व्हंकलो आसात पळय बायलो, गोवा कितें म्हणटाले? आ आयकले? नांव करनातली. कळ्ळें? कळ्ळें? आयकले. शेजारचो म्हणटा आयकले म्हणटालो तोटान. आयकले नांव करनातली. आतां उठले बसता न्ही गे. आतां नांवांत तापोवचें न्ही. एका घरा गेल्लो, वट्टे म्हणटा ही. कळ्ळें वट्टे गुतूना. वट्टे हांगे वट्टे पदरा बायलो वट्टे म्हणून. हांव म्हणलें वट्टी म्हळ्यार कळ्ळें, वळटी मोगान वाट्टी गई चटणी म्हणल्यार तेवढो. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन थोडे फावटी अशें जाता, कान आसा जाल्यार आयका. जेजू म्हणा मस्त पडटी. कित्याक म्हळ्यार ह्या लोकांक देवान उतर प्रगट केलें, आयकनातले बरी रावली. देखून जेजू म्हणे तुमकां खुशाल करचे खातीर आमी वाजयले, तुमी हा व्हडल्यान सांगा. तुमकां खुशाल करचे खातीर आमी वाजयले, तुमी नासली नांत. पळया कितलें बरें बँड आसा माटवांत, बरें करून बडयतात. आय प्रेजन कोणी नासा नांत. तुमी रुदान करचे खातीर गायलें, तुमी रडली नांत. मिस्त्रेन येतात पवितंबाची सुवाते हांवें डुम तोंडां पळोवची दुसऱ्यांची कितलीं जाणां रडलीं. कळ्ळें?
मस्त जाणां रडची आल्यार आमी रडटा म्हळ्यार म्हज्या दोळ्यांतली दुकान दिवन तें अशें चिंता तुमकां खुशाल तुमकां रुदान करच्या खातीर आमी गायलें तुमी रडली तटस्थ उरल्या तटस्थ तटस्थ शेळमोडे जावन उरल्या शेळमोडे ना ऊन ना थंड देखून जेजू म्हणटा कान आसा जाल्यार आयका देवाचें उतर तुमकां प्राप्त जालां म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पूण देवाचें उतर तुमकां जिवीत दिता देवाचें उतर तुमकां सुडका दिता देवाचें उतर तुमचें जिवीत संतोशायता हें उतर आयकोंक कान दंपल्यात देखून महात्मा गांधी ते 3 माकोड आहले कोता तुमकां कोताय खंयचे तें एक दोळे दंपुल्लो आनी एक कान दंपुल्लो आनी एक तोंड दंपुल्लो म्हळ्यार दोळे आसून हांव पळयना कान आसून हांव आयकना तोंड आसून उलयना लोकसभा जाती आसा पार्लिमेंटान जाती आसा राहुल एकलोच तूं उलयता ती गव्हर्मेंटा विरोध एकलोच तूं उरले पुरा ओगोत आसा ओकोत आसा बियेन ओगोत आसा आनी आपणात आनी सरकाराच्या पडतीचे पूर कान आसून कानांतले बरी आसा तोंड आसून तोंडांतले बरी आसा दोळे आसून दोळ्यांतले बरी आसा कोणी उलयना विरांत संवसारांत तशेंच जेजू म्हणटा पळया जेजू म्हणटा कान आसा जाल्यार आयका हांव संवसाराक उजो लावंक आयलो उजो सतासो मोगासो नितीसो सेवेसो कोणी नांत जेजूच्या काळार जेजू कश्टीताना कोण आहले पुरा केप्पे जाले पुरा मोने जाले पुरा कुर्डे जाले सक्कडी देखून जेजू म्हणटा एफता उक्तें जा बंद आशिल्ली कान उक्तें करा बंद आशिल्लें तोंड उक्तें जावं दी बंद आशिल्ले दोळे उक्तें जावं दी दोळे उगडा कान उगडा तोंड उगडा सताक साक्ष दिया असलें जिवीत जिया तुमी जिवीत जोडतल्यात म्हणटा जेजू असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन उबी रावया आमची कल्ती मागणी आतां बाळू जेजूच्या पांयां समर्पया तुमची जबाब आसा बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी ह्या जगधर्मिकांनी बऱ्या बावर्ती जिणेन जेजूक साक्षी जावन तांच्या परजेक मेलपंक्त जावं तुज्या सक्तेन बोर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक बाळूक जेजूच्या पांयां थेडे आयिल्ल्या सर भक्तिकाची सर मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयल्ल्या वाटेन सोमकोंक कुमो खर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयिल्ल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचें देणें फावो कर जिणेन सदां तुजे कुशे कल्तीमान घालूंक शिकय म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक हांगासर जावनच्या वावराक आनी येवजणांक आदार दिवच्या सर दाणेंक सेवा भेटोवच्या धार्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजें दाराळ बेसावन दिवन तांचें जिवीत सोबय म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावुरलेल्यांक सुदारसितेल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसवान बर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक मोगाळा बापा आमी तुजी मोगाळ भुरगीं ह्या बाळोच्या जेजूच्या पुणशेताक ह्या मिसेच्या बलिदाना पात्र घेत आसतना आमचे काळजाचे अत्रेक आमची मागणी तुज्या पांयां तळ आमी समर्पिल्यान जे तूं आमकां साय तें फावो करताय इमे मागता तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन भेटता बापा ओंडवाय तुका दये तुगे काणिका
सारता बदल म्हणून मागता भेटता बापा उडवाय तुका दये तुगे काळी कामची तुका ती मानवो दे आमचे म्हणले सर तुझे मुखार हाडता सर्व सामचे तुका ओपून दिता तुझी खुशी करता भेटयता बापा उडवाय तुका दये तुगे काळी कामची तुका ती मानवो दे उडवाय हाडून तुझे मुखार येता जेसू ख्रिस्ताच्या मासारता बदल म्हणून मागता भेटयता बापा उडवाय तुका दये तुगे काळी कामची तुका ती मानवो दे म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्व देवपा मानतसलें जामून मागत हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या नामाखातीर महिमे आमच्या नेमक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतां तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां तर त्याच नांवान आमी बेडितां ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागतां त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सुवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्परांच्या देवा दिनवासुया वैशावी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदरांनी सस्नाच्या देवा सर काळेरी सर्वतय आमी तुका दिन वसूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कुळा तुवें रचलय ताजे स्वरवीं नव्यान आमकां केली या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकणटा तारण मेळली तुजी परसा सर्गरेका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतर तुजी स्तुती गायता पवित्र दरबारांत सर्वे पोरतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या
वैभवान पुंसगी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय पुंसगी तुका जय जय. बाबा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून तेणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट म्हणून सोसूं वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. त्याचपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्तनी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरोप जालें, हे म्हज्या उगडासा करात. बावडताचो गूड आमी परगटया, सुमी जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतालो जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणी आमी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सडवणेची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्यान एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्या प्रितमेचेर विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभे सोडास कर. लिओ आमचो बापा पिटर पॉलो आमचो गोडी बापा आनी सगळ्या जगी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरू मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत करे. तांकां तुजी इश्टगतींत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माय संगती ते सपती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे वरवीं त्याचे सांगता त्याची जोत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सजनाच्या सजना. आमेन. बोमगाळ भाऊ भयणीनो आमच्या सर्वांनी आज्ञा मानान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना तिरकेन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवासकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वंद राज्याचो क्रिस्ताचें येणें बरोवशा अत्रेक दिल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकां दीस सुटय आनी सर
आकांतांतली वाचय. कित्या रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबडी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांतीने एकवटान सांबाळ. तुझी त्या राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकांक क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले. आमची जागृत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले. आमची जागृत देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले. आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. भितर येवचें म्हाका फवना पूण त्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. पवित्र कुंभार फकत आमी जिबेर सेवया. जेसू म्हज्या देवा. जेसू म्हज्या राया. जेसू म्हज्या जिवा. म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा. जेसू मोच्या देवा. जेसू मोच्या राया. जेसू मोच्या जीवा. मोच्या देवा मोच्या सर्वा. कंसर वसो हांव सोदून खरो उसवाड. तुजे लागीं आसा सोमिया. म्हाका जिवीत दिवचें उतर. कैसर वसो सोदून करो मुसवाड. तुजे लागीं आसा सोमिया. म्हाका जिवीत दिवचें उतर. जेसू म्हज्या देवा. जेसू म्हज्या राया. जेसू म्हज्या जिवा. म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा. कंसर वसो
भलायकी तुन सुवैस म्हजो सोमिया गुण कर म्हाका वेगी कैसर वसो सोनो बरी भलायकी तूं सोयस म्हजो सोमिया गुण कर म्हाका वेगी जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सवा हे घडी बरं दोळे आमच्या तांपया हात आमच्या काळजाचेर दवरया परतरी सवायच्या दिसा आमी आयकले शिकोवण आमी आयकली आज देवान आमकां आयकुपाक कानाक सकत दिल्या आनी पळोवच्याक दोळ्यांक दिश्टी दिल्या पूण आमी देवाक अर्गां पाठयल्यात गी देवा इतलो सोबीत ताळो आयकोवचे भाग म्हाका फोव केला हो सोबीत संवसार पळोवचे भाग म्हाका फोव केला आमी कितले फाटी देवाक अर्गां दिल्यांत आमच्या कुडीच्या विश्वा खातीर देवाक कितले आमी अर्गां पाठयल्या हे भाग फोव केल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिवया जे कोणाक ह्या विश्वांत उणेपण आसा तांचे पासून मागया आमी तांकां तमाशे करचे न्ही बगार आडउतरांनी आपोवचे न्ही बगार जे कोणाक विश्वाचें उणेपण आसा गी तांचे पासून हर एका दिसा मागोवंक प्रयत्न करया देवा म्हजे परी तांकांय आयकोपाची सकत आनी उलोवची सकत ह्या कुडीचे विश्वांची कितें उणेपण आसा ती सकत तांकां भरती करूंक जाय अशी कृपा दी ह्या संवसाराचो हो मधुर नाद आयकूंक जाय अशी कृपा तांकां दी म्हणून आमी मागया आनी देवाक आमी अर्गां पाठोवया ह्या वेळार प्रार्थुया प्रितीवन बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी म्हणची म्हण तुवें येवचिलें या तुझ्या मोगाचे येवजणे पासून व दिनवसपणाचो याज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटपली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागता जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जीव आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सरकार तुज्या सटना वाकाणू आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थिता हे मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन बसया मगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक बाळू जेजूच्या पुण्यतळाक मोगाचो स्वागत मागता ह्या शुक्राराच्या भोव पवित्र दिसा ह्या पुण्यतळाक वेळ करून व्हडा संख्येन तुमी हांगासर आयल्यात तुमची त्या सावा इरादे घेवन आयल्यात ती सर्व इरादे बाळू जेजू स्विकार करूं दी आनी तुमकां आपल्या कृपेन भरूं दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा हर एका शुक्रारा हांगासर सकाळीं येवच्या शुक्रारात हांव सकाळीं 10:15 वरार कुर्सावाट आसा मोटवी 10:15 वरांक न्ही कुर्सावाट 10 वरांक ह्या सकरीचे कुर्सावाट धाकटी मोटवी कुर्सावाट आसा परवा शुक्रार करेज मासो शुक्रार न्ही मोटवी कुर्सावाट सकाळीं 10 वरार कुर्सावाट उपरांत 10:30 वरांक सक्रामेताचें आराधन 11:30 मिसाचें बलिदान देवाच्या उतऱ्या सोनियाळ उपरांत 9 पवित्रलाची मागणी उपरांत भक्तिकांक जेवण सकाळीं 6:30 वरार बाळूजेच्या मना मीस 9 पवित्रलाची मागणी आसा ह्या शुक्राराच्या भक्ती कार्यांक हे पुण्यतळाक येवंक आनी भक्तीक वेसावां जोडूंक आशिर्वाद जोडूंक तुमकां उलो दिता व्हडा संख्येन करिश्माच्या काळार ह्या पुण्यतळाक येया आनी समे लागीं बसा
तुमचे कश्ट कंदूक बेजाराय सांगा पयस गेल्ली काळजां पयस गेल्लो चडिल्लो भावार्थ परतून घट करा आनी खंडीत तुमी जियोंक शकतल्यात सर कश्टांचेर जैत उरूंक शकतल्यात देखून शुक्राराच्या रितीरेक मागण्या रितीरेक ह्या पुंतळाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता स्टॉलाक भेट दिया बेंजार केल्लें मीठ तेल कोंतां मेंतिनो दुंप आगमेंत इमाज्यो इत्यादी आसात ह्यो सगळ्यो आमच्या मेजुजा विर झुजोवंक जंय जोडूंक आदार दितात त्यो भक्ती वस्तू वापरूंक तुमकां आपोवणी दिता दैवी वखदां डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅसचे पिडे भुरग्या पिडे संबंदी वखदां तेलां थंयसर मेळटात तशेंच अस्थमा पिडेक वखद आसा भुरग्यां पिडेक आसा दुखीचीं तेलां आसा ही सगळीं आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कुडीची भलायकी जोडूंक कारण जातात ती वखदां वापरूंक तुमकां उलो दिता मिसां तुमी ऑफिसांत दिया नंतर थंयसर स्टॉलान दिया तुमच्या गरजां खातीर त्या सावा खातीर आमी मागता तशेंच तुमचे ते साव आसात जाल्यार ती तुमी पुंतळा थंयसर घालयत हांगासर बॉक्सान घालयत अर्दनाच्या चॉपलान घालयत तुमच्या ते सावा खातीर निरंतर आमी मागता सोमारातावन ब्रेस्तारा पर्यंत सांजेर 5 वरार हांगासर कुर्सा वाट आसा ह्या भक्तीन कुर्सा वाटेच्या भक्तीपणांत वांटेली सावकी तुमकां आपोवणी दिता दनपरांच्या जेवणाक कुमो करूंक तुमकां उलो दिता सगळे स्पॉन्सर जाय नंतर कुशेचें कितलें तें दान जावन दी तुमी दिल्लें दाना वरवीं दनपरांच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता उदार मन दाखोवन जेवणाक कुमो करूंक तुमकां विनंती करता तुमचो जल्माचो दीस काजारोचो दीस जुबलेव तशेंच एनिवर्सरी वा कुमगार कासर मिसां इत्यादी आसतना ह्या पुंतळाचो उडास करा जेवणाक कुमो करा आनी मी सर भक्तिकां तुमचे खातीर मागता कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा तुमच्या समस्या सूक्त मार्गदर्शन संगे विशेष मागणी आमी करता हप्त्या मदें तुमी येता आसतना फोन करना आयल्यार बरें तुमकां राखोवंक पडचें ना ह्या दिसांनी बेजमेतां बरो आसात देखून फोन करना येया तुमकां राखोवंक पडचें ना वा निराशी जावन पाटी वचोवंक पडचें ना देखून फोन नंबर तुमकां स्टॉलान मेळटा ऑफिसान मेळटा नंतर गुगलान मेळटा नंतर ह्या दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलार हे लायव्ह मिस जाता थंयसरच हे अदर मेलवीन नोरोना म्हण थंयसर आसा नंबर आसा ह्या नंबरार फोन करून तुमी तसो वेळ करून येवन तसो फायदो जोडयेत तुमचे खातीर विशेष करून मागता हर एका शुक्रार हांगासर सकाळीं 9:30 तावन 11 वरां पर्यंत कुमसारां आसात कुमसारां हे करिस्माच्या काळार सुटाय कुमसां जावन मागणे उपास दान धर्मा मुखांतर भक्तीच्या करण्या मुखांतर सोमेची चड बेसांवां जोडूंक तुमकां आपोवणी दिता येवच्या बुधवारा आमी क्रिसमसो काळ सुरू करता येवच्या बुधवारा सकाळीं 7 वरार 9 वरार आनी सांजेर 4 वरार 3 मिसां हांगासर आसात ह्या मिसांत वाटेली जावन माथ्यार सेन्स घालून क्रिसमसो काळ सुरू करूंक तुमकां आपोवणी दिता येवच्या आयतारा हांगासर दैवीक भलायकेची रितीर आसतली येवच्या आयतारा म्हणजे फाल्यांनी 22 तारीखेर येवच्या 22 तारीखेर हांगासर भलायकेची रितीर आसा ब्रदर प्रकाश आनी पंगडा तावन डिवायन मर्सी रितीर पंगड बांद्रा मुंबई थंय तावन हांगासर हे रितीर चलोवन व्हरतले देखून हांव तुमकां सर्वांक मोगाची ओतायेचें आपोवणी दिता येवच्या आयतारा म्हणजे 22 तारीखेर आयतारा सकाळीं 9 तावन दनपारां 1 वरां पर्यंत आसतली सकाळीं 7:30 मीस हरशेंचें बरीस आसतलें पूण रितीरेचें मीस दनपारां 12 वरां इतल्याक आमी हांगासर दवरतले देखून मीस आसतलें दनपारां 12 वरां इतल्या मीस आसतलें देखून तुमी व्हड संख्यान ह्या रितीरेन वांटेली सावन आत्मीक बरेपण जोडूंक तुमकां आपोवणी दिता ह्या रितीरेच्या कर्सा बाबतींत पुलनी पुलाची पाकडी दिवन सहकार दिवंक आनी हे रितीर जैते वंद करूंक आनी रितीरे मुखार जायत्यांक आत्मीक तशेंच कुडीची भलायकी जोडून घेवंक आदार दियात म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता वेलंकानीक यात्रेक पैन मेच्या 11, 12, 13 आनी 14 तारीखेर आसतलें कोणाक ह्या वेलंकानी यात्रेक पैनाक येवंक मन आसा गळे करिनासतना तुमी नांवां दिवची म्हजे लागीं दिवेत स्टॉलांत ती दिवेत आयच्या दिसा एमिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागलेले आसात मनादी बाप दीपक नरोनाथ तांचो काळजांतलो उपकार बावडटा सदांच आमचे संगी आसून आमकां व्हरतो आदार दितात
आनी आमच्या गरजां पळोवतात आमच्या खातीर मागतात. फादर तुमचो काळजांतलो उपकार बावडटा, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हेचे दिसा पुरब्याचें संगीत दिल्लें आसा. भाव विल्यम तुजो एक काळजांतलो उपकार बावडटा, देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आनी गायन करूंक संगात दिल्लीं आसात आमच्या गायन मंडळीचे संदे, तांचोय उपकार बावडटा. आनी ह्या पुरब्यान आमकां हें चित्रीकरण करून लाईव्ह प्रसार करच्या आमच्या अनुपम दिव्यावाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल अनुपम फर्नांडीस तांचोय काळजांतलो उपकार बावडटा, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच मगाच्या भाव भयणीनो, आयची देवस्तुती चलोवन व्हेल्ली आसा आनी जेवणाक आज कुमक केल्ली आसा कार्मेल वाड्याकारान. गुरकाराचो प्रतिनिधीचो सर वाड्याकाराचो काळजांतलो उपकार बावडटा, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयचे दिसा जेवणाक आमकां कुमक केल्ली आसा, तांची नांवां आपयता. मुखार यनमानाची वात पाप दिपकातान तुमी घेवची. इल्डा क्वॉर्टर्स नित्या दरवडो, इयान डिसोजा सिताडी, देवादीन ई डिसोजा हिच्या 22 वर्सांचो उगडास काडून तेल्मा पिंटो बेंगळुरू, मर्सलीन दांतीस मुंबई, तशेंच जेरोम डिसोजा बिराव आनी कुवाडे आमकां दान दिल्यात. तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा, देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. परत मोगाच्या भाव भयणीनो, भक्तीन ह्या मिसान वाडिल्ली जाल्ल्या तुमकां सर्व उपकार बावडटा, तुमकां काळजांत देव बरें करूं म्हणटा, देवाची आशिर्वादां मागता. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा. समेस्तां देव बरें करूं. आतां नवेनाक आयती जावया, नवेनाचें गीत आमी गावया. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आयक आमचे मागणे. ल्हान भुरग्यां सांगात राव समजो संतोष म्हणटा सुमी तो मनशाचो इश्ट जावन जियेलो, सर्व तरांच्या गरजांनी मनशां पावलो. पिडा गुण करून दैवी वयस म्हणलें नांव ताका फोव जालें. नेडारां शिकयलेलो जेजू मेस्त्री म्हण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशां तांच्या सर गरजांनी पावता. प्रागसो जेजू बाळो म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. एक घडी बरोबर बसया. ते सांग सर तुमी घालून धाडून दितात आनी तुमच्या ते सांवा खातीर मागता. तुमची ते सांव आसा जाल्यार ह्या ते सांवा सांगात गुडशया. 25 जाणां बरी भलायकी फोव सांग, 2 जाणां पोटांत आशिल्लें ते फायब्रॉइड गेड्डे ते गूण सांग, 5 जाणांची कातीची एलर्जी गूण सांग, 10 जाणां काजरी जोड्यांक भुरग्याचे तेणे फोव सांग, 5 जाणां गॅस्ट्रीक समस्ये गूण सांग, 10 जाणां बरी सैरीक फोव सांग, एकल्यान नवें घर बांदूंक फोव सांग, एकल्यान अती धरिल्ली सगळीं कामां शबी त्यान पंता पवोंक, एकल्याची गुमटेची शिरेची तकटेची दुगूण सांग, एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची कुशीच्या बरीची दुगूण सांग, एकल्याच्या कुडींतली गॅस्ट्रिकाची पिडा गूण सांग, एका कुटुंबात समृद्धी शांती संतोष राज सांग, परगांवांत असलेल्या कुटुंबाच्या सन्यांक कमान भद्रती फोव सांग, रीण फारी करूंक कृपा मेळोवंक, एकल्याच्या क्रेसेचेर तोटाचेर बेड्याचेर आपलो आशिर्वाद लाभोवंक, एकल्या बरवेलाचेर आशिर्वाद लाभोवंक आनी बरवेलाचें काम ते बऱ्यान जावंक आदार मेळोवंक, एकल्यान तेका जाणांची तकली पडप मायग्रेन गूण सांगूंक, तेका जाणां आती धरली सगळीं कामां शबित्यान पंता पावोवंक, एका चलयेचें स्ट्रेस उणें जावंक, नेगेटिव्हिटी एनर्जी पयस सरोवंक, जबाबदारेचें जिवीत जिवंक, जबाबदारेन फुडार बांदून हाडूंक, MBBS तरणाटे शिकूंक जाणवाय गिन्यान कांय फोव जावंक, एकल्यान दितावन बसयलेले पयशे वेळार दिवंक, एकल्यान रीण वेले ते पयशे फाटी दिवंक, एकल्याचे किडनी कडेन आसचें सिस्ट तें गूण जावंक आनी बरे कडेन आनी बरयां कडेन आसची दूख गूण जावंक, 5 जाणांक दिल्लें रीण फाटी मेळोवंक, 14 जाणांक तकलेची शिरांची पिडा गूण जावंक, 10 जाणांक घरांत समाधान शांती समाधान रास करूंक, 5 जाणांक बैली विजा फोव जावंक, बरें काम मेळोवंक, एकले जागो बऱ्या मला विकून वचोवंक, दिव्या शेट्टीक कॅनडांत परमनंट रेसिडेन्सी मेळच्या पासत मागोवंक विनंती, 2 जाणांक माथ्याचे केस जडचे रावोवंक, 10 जाणांक शिरांची पिडा गूण जावंक, पेंकट दूख गूण जावंक,
आली शिट्टी मुंबई हेच्या पांयांची दूख पांयां सुगाई वेगीन सुगूण जावंक बरी भलायकी फोवस जावंक 10 जाणांक शिरांची पिडा गंठी दूख पेंकट दुगूण जावंक 5 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 10 जाणांक क्रिश्चिंत कसलोच रोग नासतना बरें फळ लाभोवंक 5 जाणां बोरवेलांत बरें उदक फोवस जावंक 10 जाणांक उस्मेळेची पिडा गूण जावंक तशेंच 32 जाणांक तरातरांच्या गरजां खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा तांच्या गरजां खातीर मागया आमच्याय गरजां खातीर मागया देमिकाल ही मागणी सोमयाक आमच्या हातुबार समर्पण दिवया अर्गां तुका सोमयान जेजू उगडाप तुका सोमयान जेजू आराधन तुका सोमयान जेजू वंदन तुका सोमयान जेजू हालेलुया 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 सोमयान जेजू आमची मागणी मानून घे तुझे वड दाखवून वड दे आमची मागणी खांदे मागलेले सगळे हो कर निरंतराच्या गरजा खातीर आमची भक्ती का आदिमेर पडो तुझे लागी मागून आसा ऑनलाइन रंगसर माध्यम मुखांतर तुझे लागी मागून आसा त्या सगळ्या भक्तिकांक तुझी आत्म्याची बरी भलायकी फोव कर कामा फोव कर तुझा फोव कर तुझे फोव कर चेरी फोव कर पियार फोव कर मागलेले सगळे फोव कर तू जणाय समया त्या काळजात अत्रेक जणाय गणपतीची पत्ना जणाय ताका किते जाय ते सर जणाय मागलेले फोव कर जेजो 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 आशीर्वाद दी बेसवानी हालेलुया 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 सगळी संगत मागया हे भगवान जेजू बाळका तुझी सर पदवी अद्यापी दान उगडापी केल्ली आसता तुजो हात बेसांव दिवलो आसता तुका पातेर उलो मारतल्या सकडां दे नाय तुझे बेसांवानी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आनी देवा सपोत मनीस जालो आनी देवा सपोत मनीस जालो आनी देवा सपोत मनीस जालो नमान मरी कृपे मरले समी तुझे संगत आस्त्रे बी तू सुदीव आनी सदवी फॉल तुजी कुशी चेंजेस जावं नमान मरी कृपे मरले समी तुझे संगत आस्त्रे बी तू सुदीव आनी सदवी फॉल तुजी कुशी चेंजेस जावं नमान मरी कृपे मरले समी तुझे संगत आस्त्रे बी तू सुदीव सदवी फॉल तुजी कुशी चेंजेस जावं आणि देवा सपोत मनीस जालो आणि देवा सपोत मनीस जालो आणि देवा सपोत मनीस जालो महिमा बापानी पुतानी पवित्र आत्म्या महिमा बापानी पुतानी पवित्र आत्म्या महिमा बापानी पुतानी पवित्र आत्म्या जेजू बळकाम चेरबे सावंगले जेजू बळकाम चेरबे सावंगले जेजू बळकाम चेरबे सावंगले सगळी संगता मागया हे जेजू तुवें सांगलाय मागांनी तुमी घेतल्यार सुदांनी तुमकां मेळटले आनी बड्यांनी तुमकां उक्तें जातलें तुज्या भोव भगिवंती माये मरयेच्या मजतीचेर पातयेव हांव बडयतां सोदतां मागतां आनी तें म्हाका मेळा शेंकर एक रिपोर्ट डोळयता आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमच्या कुडीच्या मतीच्या बरे भलायके पासून आमच्या सर्व गरजां खातीर मागी सगळी संगता मागया हे जेजू तुवें सांगलाय तुज्या नांवान कितें तुवें मागल्यार म्हजो सर्गी स्वभाव तुमकां दितलो तुज्या भोव भगिवंती माये मरयेच्या मजतीन हांव गलतेपणी अधी करचें तुज्या बापा कडेन तुजें नांव मागतां आनी तें म्हाका फोव कर आज सर परिस्तां खातीर तरातराच्या दुखी तरातराच्या पिडेक तरातराच्या कश्ट नश्टां वळख जाल्ल्या खातीर मागता हांव सर्वां खातीर मागया सगळी संगता मागया हे जेजू तुवें सांगलां सरकारी संवसारांत पूण म्हज्या त्रास रशिनान तुजे भोव भगिवंती माये मरयेच्या मजतीन हे मागचे ते म्हाका लाभतले म्हण खंडीत भरवसो आसा आमी मागया पुण्टाळकेच्या हरीक भक्तिकां खातीर मागया तरातरांचे आशिर्वाद मागून ह्या पुण्टाळकेच्या हरीक भक्तिकांक भलायकेची संतोशाची समाधानाची आनंदाची बऱ्या कामाची बऱ्या सेरिकेची भुरग्याच्या देण्याची बऱ्या विजाची बऱ्या पियराची तरातरांची आशिर्वाद हांगासर येवच्या हरीक भक्तिकांक तशेंच माध्यमांत ऑनलायनीर
या नव्यान करच्या हर एका भक्तिकांक फोव जावन दी म्हण आमी मागया. बाळो जेजू आशिर्वाद असो जेजो हांगासर येयले हर एकल्यांक आपलो आशिर्वाद येवन दी म्हण मागया. सगळी आमची मागणी संगत गुंतून बळका जेजू समर्पण करणे मागणे म्हणया या जपंच्या जेजू बळका कधीन बेसाऱ्यान बरुले आमच्या काळजांचेर एका कुळदिस्त घाल म्हूण तुजे मुखार सुरपडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन बरुले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसूं दी. नित्यात्रेकार मागची कृपा आमकां दिवून दी. काड आमचे वयले कस निरासपण तुजी कुमकानी बुसवण आमकां धाड. बापानी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णोच्या सदां सर्वता आमेन. मुखार बोबडी नो जेजू मारिफात जेजून आमच्या जिवितांत जायते बरेपण केल्लें आसा. जायतो आदार कृपा बेसांव दिवन सांबाळिल्ले आसा. ह्या बसोत मौनपणी ताका आमी अर्गां दिवया. 10 जाणांक बरी भलायकी लाभल्या. 5 जाणां घरांत तशेंच मती समाधान लाभलां. 6 जाणांची बरी शैरीक फोव जाल्या. 5 जाणां BP शुगर नॉर्मल जाला. एकल्या हातीन धरली सगळीं कामां शबित्यान पोंदा पावल्यान. एकल्याची गुमटेची शिरीची तकलेची दोगुणी जाल्या. एकल्याच्या कुडीच्या पटीच्या कण्याची कुशीच्या बरीची दोगुणी जाल्या. एकल्याची कुडीच्या गॅस्ट्रिकाची पिडा इल्ली उणी जाल्या. एकल्याच्या कृषीचे बेड्याचेर आशिर्वाद लाभला. एकल्याच्या बोरवेलाचेर आशिर्वाद लाभला. एकल्या परगांवांत असल्या कुटुंबांक कामांत भद्रती फोव जाल्या. एका कुटुंबांत शांती समृद्धी रास जाल्या. एकल्या चलयेचे स्ट्रेस उणे जाल्यात. एकल्याची शिकूंक जाणवाय गिन्यान मोगो जाला. त्या घरांतली सगळीं कामां शबित्यान पंथा पावल्यांत. एकल्या रीण फारीक करूंक कृपा मेळ्ळ्या. त्या घरांचो ब्लड एलर्जी गूण जाल्या. 5 जाणांची कोंकली शिल्क ताप गूण जाला. आनी तशेंच 20 जाणां लाभलेल्या बऱ्यापणाक अर्गां दितात. तांच्या सांगात आमची अर्गां गुंथया आनी बळका जेजूक केल्ल्या आमच्या सर्व बऱ्यापणा खातीर काळजांत हांव अर्गां जावन हें अर्गां मागणें म्हणया. हे भोव उदार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या त्या व्हड उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळते आमी वर्णीत येयल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळीं पतींनी आमी तुजेर दवरता. तुज्या अजंपाचे म्हाजी वारीफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवी मजा जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू आमेन. सोम्याचे नांव आमचो आदार ताणे रचला स्वर्गानी संसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आणि म्हजी बोब तुझ्याशी पावोन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर उदळ्याने मोगान भरलेले देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुजी गुण करची सगत पिडेस कुडी लाभोंक कस भक्तल्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. ह्या तुझ्या सर भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक जावं तरातरांच्या पिडेनी कस्त तेल्यांचेर तुजी दयाळ दिसत गाव. तांची मोतेची आनी कुडीची सर दुख तांचे दोन पयस कर. तुझ्या पुता बाळू जेजूच्या कृपेन ताका कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय. अशें हांगा ताणी तुज्या संगतपणान जोडलो दैवीक अनुभव सासनाची जिवी जोडून ताका आदार सा. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. प्रीतिमय ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवन जो बापा आनी पुता सवें जियेतां राज करता सस्नाच्या सस्नाक आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार बाप पूत आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सदांच आसूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उबी रावया. मोगळ बाबडीनो भक्तीन आराधनान मिसान नव्यान मंडळी जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. देवाची सुमयाची भरपूर आशिर्वादां मागता. परत येवच्या शुक्रारा सांगाता मेळया सर्व पिडेस्तां खातीर कश्ट तेल्या भाव भयणी खातीर 3ऱ्या दिसा कंटिन्यू मार्क्स 3 शुक्रार पुरवाई आमी पिडेस्तां खातीर कश्ट तेल्या भाव भयणी खातीर मागतल्या. देखून पुरवां सांगाता मेळया करेजमाच्या काळार जावचे पयले ह्या शुक्राराची नव्यान रेतीर मागणे रेतीर मांटिली जावन समयाची भरपूर बेसांव जोडूंक तुमकां आपोवणी दिता. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा. समेस्तां देव बरें करूं. आतां जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्या काय ती जावया.
सुमेचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी सर्वेस संसार पो तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय प्रार्थी आसर्गीच्या भू मोगळ बापा आमचे रस्तार आमी तुकार करता शुक्राराच्या भू पवित्र दिसा या पुंतळा घेवचे बाग फोगो करून या आराधनान मिसा नवे नांदवंटिली जावन तुजे उतर ऐकून दोशी केल्ल्या पासून तुका मेरगान दिता आतां आमी जेवणाक येती जाल्यार ह्यो जेवणाची तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण तयार करूंक वावुरलेल्या कार्मेल वाड्याकारांचे तुजो आशिर्वाद घाल तांच्या वावटी सफळ तांकां पाठी मेळो कर हें जेवण तयार करून दान दिल्ल्या समेज दानीचे तुजो आशिर्वाद घाल तांच्या दाना सगळी तांकां हें पाठी मेळो कर हें जेवण आमी जेवंक रेखता हें जेवण खंडीत आमच्या कुडीच्या वाडावळी उपकारता आत्म्याच्या वाडावळीच्या कणा खातीर निरंतर वावरूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हें मागता तुमच्या पवित्र नांवान जो जी त्रास करताय ससनाच्या ससनाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आतां पवित्राची मागणी आमी करता तुमी मुखार एक आसक फाटल्यान एक आसक भक्तीन तुमी पवित्राची मागणी घेवचें ह्या जाग्याता पर्यंत तुमी वाट सोडची पवित्रत्म्या देवन ये म्हजे थंय तूं रावंक ये उसवाड तुजो फांकोंक ये म्हजे थंय तूं जियेवंक ये पवित्रत्म्या देवन ये चेतय तू रावंक उसवाड तुजो फांकोंक चेतय तू जियेवंक पातकाक वडताना अज्ञात जियेवंक शिकय देवसार पातकांक नाडताना सताक सोदूंक शिकय पवित्रत्म्या देवन ये चेतय तू रावंक उसवाड तुजो फांकोंक चेतय तू जियेवंक दस्ताना कलते पण तू लाभय वांकडी चिंतना येताना बरे चिंतूंक शिकय पवित्रत्म्या देवन ये चेतय तू रावंक तुमकां समेस्तांक रोजरमायाची फिरगज तशेंच बडव जेजूचे पुंतळ अलंगर हांगा तावन बाब मेलविनाचे प्रणाम फाटल्या वर्सा तावन ह्या पुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात शुक्राराचे बडव जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा ह्या मुखार जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बडव जेजून हांगासर केल्लें आसा ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता तशेंच साहित्याची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं साहित्याची खाळसा मनां दादोशी केल्लीं आसात ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयता तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात तुमकां अभिनंदन ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात
त्या देखून आनीक उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाकारादान भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता. ह्या पंदडार जायती अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता. फुली फुलाची पकडी दिवन तुमी आदार दिया, सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांतां जायत्या वर्सांतां ते मोपाचो आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. दिव्यवाणी